नमस्कार. हांव सुचित्रा येश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. एक मनशाक रोग येतना ताका आस्पत्रेत दाखल करताची. वॉर्डांतू तागेले चिकित्सा फलकारी जानातल्यारी ताका आयसीयूंतू भरती करका पडता. ये आयसीयू या इंटेन्सिव केअर युनिट म्हळ्यार कसले आनी हाजी महत्व कसले म्हणून तुमकां सांगता म्हणून मनांत दवरनू आजी आरोग्य भाग्याचे 21चे उपाख्यान म्हळ्यार 21st एपिसोडांतू आमी चयन केलेले विशय तीव्र निगा मिशन क्रिटिकल अ डिस्कशन ऑन इंटेन्सिव केअर म्हणून विशय चयन केला. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेले मध्य आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध इंटेन्सिविस्ट डॉक्टर जयेश कामत हानी. डॉक्टर जयेश तुमके उपाख्याना स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर जयेश कामत हानी नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूरांतू MBBS, BJ मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल अहमदाबादांतू MD इन अनेस्थेशियोलॉजी प्राप्त कोरनु क्रिटिकल केअर मेडिसिनांतू फेलोशिप फावो केला. प्रस्तुत कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांतू कन्सल्टंट इंटेन्सिविस्ट जावन सेव दिता आसाची. डॉक्टर मामा आते इंटेन्सिविस्ट म्हूण म्हणटना आमकां तें मस्त सामान्य जावन आयकुचा मेळना ती एक नांव. हे इंटेन्सिविस्ट म्हळ्यार कसले? आता कशी नराक संबंध पटेल तशी न्यूरोलॉजिस्ट आसा की हार्टाक संबंध पडटा तशी कार्डियोलॉजिस्ट आसा की तशी एक इंटेन्सिविस्ट. इट इज अ सुपर स्पेशालिटी. इंटेन्सिविस्ट म्हळ्यार तीव्र जिवा अपाय क्रिटिकली इल आशिल्ले पेशंटाक कोण पळोवन घेतकी तांकां इंटेन्सिविस्ट म्हणटाची. उदाहरण एक आतां एक पेशंट म्हाका दम बांदता म्हण घेवन एमर्जन्सी येता. एमर्जन्सी आयिल्ली तेन्ना ताका ऑक्सिजन सॅच्युरेशन उणी आसता. उणें आसतना तांकां ऑक्सिजन थेरपी जावंक आशिल्ले तुर्त चिकित्से दिवन एमर्जन्सी फिजिशियन आयसीयूक एडमिशन करताची. आयसीयू एडमिट केले तेन्ना आमी त्या पेशंटा पळोवन ताका डायग्नोसीस कित खातीर दम बांदता आसा, कसले खातीर हा कारण कितें, ताका कशी आमी ऑक्सिजन थेरपी दिवका, वेंटिलेटर जाय की नाका की, ताका BP पल्स मॉनिटर राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करून मागीर आमी आमगेले एक टीम आउट डिस्कस करून ताका एडमिशन ते आयसीयूच्यान डिस्चार्ज जावं ते दोळते आमी ताका पळोवन घेताची. सो ते एक क्रिटिकल केअर मेडिसिन कोण प्रॅक्टिस करता की तांकां इंटेन्सिविस्ट म्हणा पोवचे. म्हळ्यार एक रोगी ना मरना तशी भायर काडचे साध्य करता एक स्पेशालिटी. तशीच आयसीयू म्हण म्हणले तुमी या इंटेन्सिव केअर युनिट म्हणून आमी सगळे आयकला सगळे आस्पत्रेंत पळयलाय अशें म्हळ्यार कसले? इंटेन्सिव केअर युनिटा भितर 24/7 राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग असता. पेशंटाक कसने टायमार अगत्य आशिल्ले असेल सकड सौलभ्य असता, सकड मशिनरी असता. ते केअर वॉर्डान दिवचे जायना. ताका आमी इंटेन्सिव केअर युनिट म्हण दवरचे. एक ग्रुप ऑफ पेशंट पॉप्युलेशनाक सीक आशिल्ले लोकांक क्रिटिकली इल आशिल्ले लोकांक ಒಟ್ಟು ದವರ್ತಾಚಿ आणि तांकां लायक केअर आणि मॉनिटरिंग दिवन वेगळी सवकी जावं ते पळोवन घेवच्याक इंटेन्सिव केअर युनिट म्हणटाची. आता इंटेन्सिव केअर युनिट आनी वॉर्ड खंय पेशंट एडमिट जावन आसता की वॉर्ड म्हणटा आमी ते इंटेन्सिव केअर युनिटाक आनी वॉर्डाक कसा व्यत्यास आसा? तेच सांगले. इंटेन्सिव केअर युनिटा भितर हवर्स टू हवर्स और मिनिट्स टू मिनिटिंग मॉनिटरिंग आणि डॉक्टर्स असताची. एक डॉक्टर्स वय असताची, राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स वय असताची. इम्पॉर्टंट डॉक्टर्स किंता नर्सिंग वॉर्डांतू एक नर्स एक 5 की 7 पेशंटा पळयते असता. ती घंटले येवन घेवन एक BP ॲपरेटस घेवन एक पेशंटाक BP पळयता, पल्स पळयता, डॉक्युमेंट करता. बट आयसीयून तशें न्ही. आयसीयून तू घंटल्याक चार्टिंग जाता. मिनिटाक पेशंटाल पल्स कितले, BP कितले, सॅच्युरेशन कितले म्हण कळता. ताजेन आमी अर्ली कसने पेशंटाक कसनेय जाल्ले असल्यार आमी ते अर्ली आयडेंटिफाय करल्यार ताका ट्रीटमेंट अर्ली दिल्यार पेशंट वेगळी सवकी जाता. सो तशें निमित्तीन एक त्या वॉर्डाक आनी आयसीयूचे डिफरन्स ते मेन नर्सिंग. सेकंड डॉक्टर्स इंटेन्सिविस्ट असल्यार
तांणी पुढे इंटेन्सिविस्ट म्हण नाशिल्लीची एक 20 years पुढे सो तेदन तांणी कसं पळयलें म्हळ्यार इंटेन्सिविस्टान पळोवचें आनी इंटेन्सिविस्ट नासताना पळोवचें तांणी स्टडी केल्लीची एक 25 पेशंट पॉप्युलेशन घेवन स्टडी केल्लीची त्या स्टडीन तूं इंटेन्सिविस्ट आनी राउंड द क्लॉक डॉक्टर्सान केअर केल्यार मरणाची रेट उणी जाता सो ना इंटेन्सिविस्ट ना आनी युजल केअर दिल तेन्ना तर मरणा रेट चड जाता सो तशें आसतना एक राउंड द क्लॉक इंटेन्सिविस्ट आसल्यार पेशंटान चवकी जावचे चान्सेस चड जाता तशें म्हळ्यार एक इंटेन्सिव्ह केअर युनिटान तो 24 hours डॉक्टर एक आसता केअर आसता कंटिन्युअस मॉनिटरिंग आसता कंटिन्युअस मॉनिटरिंग आसता आनी पेशंटाक कांय नजल तेन्ना ही विल हॅव फियर एंग्शियस तेन्ना आमी तांकां तेदोळ ते आमी तांगे लागीं आसतना तांकां धैर्य सांगिल्लें तेन्ना तेवूय एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर तांकां धैर्य येता पेशंटाक ते एक आस्पत्रे चमकल्यार आमी नमुनवार ICU आसता म्हळ्यार एक चेडवांक एक ICU नातल्यार एक मेडिकल प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक ICU अशी ICU कितली नमून आसा तंतु वेरियस टाइप्स ऑफ ICU आसा जनरली 4 टाइप्स म्हणजे एक मेडिकल ICU सर्जिकल ICU आणि पिडियाट्रिक ICU आणि निओनेटल ICU बट मेडिकल ICU तू आणि सब टाइप्स आसाची सर्जिकल ICU म्हण आसाची न्यूरोसर्जिकल ICU म्हण आसाच आणि कार्डिओथोरॅसिक ICU म्हण आसाची सो हे विंगविंगड आमी पेशंटाक सेग्रिगेट करून डिफरंट ICU घालताची आत पक्कने एक हार्ट अटॅक आयिल्लो पेशंट ताका अटॅक जाले ताका स्टेंट जाले आनी तो क्लीन पेशंट ताका आमी कार्डियाक ICU भितर ना म्हणटा कोरोनरी ICU युनिटा भितर मॉनिटरिंगात एडमिट करताची आत पेशंट एक निमोनिया जावन आयलो इन्फेक्शन जावन आयलो ताका आमी मेडिकल ICU भितर घालताचे कित्याक म्हळ्यार तो एक रोगी ताका एक कसल इन्फेक्शन आसा म्हण गोतना आतां हे हार्ट अटॅक आशिल्ले पेशंटाक स्टेंट घाल्लो आसता तो क्लीन पेशंट ताका कसले निमोनिया इन्फेक्शन आसा दुसरे क्रॉस कंटॅमिनेशन जावन क्रॉस ओवर जावन ताका येवच्या नज म्हणल्यार आमी सेग्रिगेट करून घालताची तशी सर्जरी जाल्लो आशिल्ल्या पेशंटाक केलो पेशंट जनरल एनेस्थेशिया वयर सर्जरी जाता लॉंग स्टँडिंग सर्जरी आसता बट तांकां ट्यूब काडचे जायना तेन्ना आनीक वेंटिलेटर जाय जाता ट्यूब म्हळ्यार खंयचे ट्यूब म्हळ्यार तोंडा घालल ट्यूब एंडोट्रेकियल ट्यूब म्हणटाची वेंटिलेटर अगत्य आसता तेदन ताका सर्जिकल ICU शिफ्ट करताची ना म्हळ्यार पोस्ट ऑप ICU म्हण आसता थंय शिफ्ट करताची सो तशीची नराक संबंध आतां एक ट्रॉमा जाले ताका हेड इंजुरी अपघात एक्सिडेंट जाल्ले पेशंटाक आमी माथ्यांतू ब्लिडींग जाल्ले पेशंटाक आतां सर्जरी जाय इमिडिएट ताका न्यूरोसर्जिकल ICU म्हण घालताची मात तांकां ट्युमर आशिल्ले पेशंटांक तसो तांकां न्यूरोसर्जिकल ICU भितर घालताची तांणी सकड क्लीन पेशंट सो इन्फेक्शन आशिल्ले पेशंट विंगड कसले आशिल्ले शॉक स्नेक बाईट पॉयझनिंग तसल आशिल्ले पेशंट आमी पुरा मेडिकल ICU भितर एडमिट करताची आता गर्भवती महिला आसा तातल्यार बाळ आणलेली एक महिला आसा मुंडलेक्यांची तर तिका म्हळ्यार एक सिझरियन जाले कुडलेक एडमिट करूं तशी एक्लॅम्सिया म्हूण एक हाय BP आशिल्ले पेशंटांक एडमिट करतात तांकां पुरो खंय घालचे ICU युजली तांकां आमगेले मेडिकल ICU तू शिफ्ट करचे युजली तांकां पोस्ट ऑफ लेबर रूम म्हण आसता बट तांतू स्टेबल आशिल्ले पेशंटां मात्र दवरचे आतां केलो पटी BP हाय जाल तेन्ना तांकां फिट्स येवचे चान्सेस आसता ते ऑब्जर्व करताक तांकां मेडिकल ICU शिफ्ट करताची तसले लेबर कॉम्प्लिकेशन जावन लेबर आशिल्ले पेशंटाक मेडिकल ICU तू शिफ्ट करचे आता ICU म्हणटना आमी तांतू कसो नमनेच पुरा रोगाचे आमी पळयताची पेशंटांक तांतू आमी मस्त नमून रोगाचे पळयताची मस्त कॉमन येवचे इन्फेक्शनाक आमी सेप्सिस म्हणटाची सेप्सिस पेशंट येताची मागीर ब्रिदींग डिफिकल्टी जावन ARDS म्हण पेशंट येताची आनी रोड अपघात जाल्ले ट्रॉमा पेशंट्स येताची मागीर स्नेक बाईट पॉयझनिंग स्ट्रोक हार्ट अटॅक तसले आशिल्ले विंगड पेशंट ICU तू एडमिट जाताची वय आता तुमी पॉयझनिंग म्हणटना म्हाका एक उडगास येता म्हळ्यार कितले जन कसल सनसन कारणाकय कसलेय एक कारण घेवन आत्महत्या करूंक सुसायड करूंक पळयताची तेन्ना मस्त जावन म्हळ्यार सामान्य जावन पळोवच्या मेळचे कसं म्हळ्यार एक घरकड आशिल्ली एक किटनाशक नातले पेस्टिसाइड्स जे म्हणटा आमी ते घेवन पिवचे ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉयझनिंग म्हणटाची नातल्या केलो जनाक दिवड चाबून पॉयझनिंग जाता हांकां पुरो कशी मॅनेज करता तुमी कॉमन पॉयझनिंग घेवचे OP पॉयझनिंग ताका ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉयझनिंग म्हण आपोवचे ना म्हणटा केलो लोक रॅटॉल हे इंद्राचे औषध वय ताका येल्लो फॉस्फरस पॉयझनिंग म्हण म्हणटाची अनेक पायरिथ्रॉइड पॉयझनिंग म्हण जाता सो हे डिपेंड्स अपॉन वॉट टायप ऑफ पॉयझनिंग आमी कशी पेशंटाल केअर घेवका म्हण घेवन
कॉमन येवचे ओपी पॉयझनिंग हे जनरली ओपी पॉयझनिंग फार्मर्सान यूज करचे क्रॉप्साक आनी इन्सेक्ट्स मार्च खातीर ಕೆಲವು लोकांन घरांत हे दवरिल तेन्ना डिपेंड कितले तांणी वॉल्यूम कन्झम्पशन केला 50 ml केला की 100 ml केला की सो चड घेतील तितले पॉयझन चड सिम्पटम्स आनी चड सिव्हिरिटी ऑफ द डेथ सो पेशंट आयल कुळे आमी तांकां पेशंट रिलेटिव्स आले निमगिताची आनी इवन तांकां कसं ते बॉटल तुमी घरकड आशिल्ले ते बॉटल घेवन यो म्हण निमगिताची ते निमगून तांणी फोटो पेटयताची ಕೆಲವು जन कसले निमगिल म्हण गोत ना आशिल्ले म्हणून ते डब हाडताचे आमी ताका स्मेल करून पळयताची इवन ते आमकां एक स्मेलान कळटा ओपी थुंकताना कळटा हे ओपी पॉयझन म्हणून सो तशी डिपेंडिंग अपॉन वॉट टायप ऑफ पॉयझन आमगेले ट्रिटमेंट स्टार्ट जाता मागीर पेशंट आयल कुळे तो कॉन्शियस आसकिना अनकॉन्शियस एअरवे म्हणटाचे अनकॉन्शियस असल्यार ताका आमी इमिडिएट ट्यूब घालून घेवन ताका वेंटिलेटर घालून घेवन मागीर तागेले बीपी पल्स कशें आसा म्हण पळयताची ताका बीपी उण असल्यार ताका इमिडिएट सलायन फ्लुइड आनी दिवन मागीर ताका स्टेबल करून घेवन आमी आयसीयू शिफ्ट करताची कितली की ह्या ऑर्गेनोफॉस्फरस ओपी पॉयझनिंग आशिल्ले जन वंगतांची हांगा हॉस्पिटल आयल कुळे ओपी पॉयझनिंगाचे कसं मेन सिम्पटम्स म्हळ्यार डिजीनेस कॉन्शियसनेस उणी जावचे बोध उणी जावचे आनी एक म्हळ्यार दोळ्याच्यान मस्त उद्दा येवच्या सुरू जाता आनी तोंडाच्यान मस्त सलायवा येवच्या सुरू जाता आनी स्वेटिंग स्टार्ट जाता वॉमिटिंग स्टार्ट जाता लूज मोशन स्टार्ट जाता हे टू एक हार्मोन एसिटाइल कोलिन म्हण आमगे बॉडी भितर जनरेट जाता ओके ते पॉयझन कसं करता म्हळ्यार हे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ब्लॉक करता तो एसिटाइल कोलिन लेवल्स चड जाले निमित्तीन हे सकट सिम्पटम्स स्टार्ट जाता हे सिम्पटम्सान आमकां कळटा की हाण ओपी पॉयझनिंग घेतला हे सिम्पटम्स आमकां कळनी जाल्यार आमी एक टॉर्च घालून दोळ्यांत पळयताची वय टॉर्च घालून प्युपील म्हण पळयताची ते प्युपील सान जाला की हॉट जाला की म्हण पळयताची ते प्युपील सान जाले जाल्यार ओपी पॉयझनिंग म्हण कळटा आनीक हार्ट रेट पळयताची हे एसिटाइल कोलिन निमित्तीन हार्ट रेट वय उणी जाता 50 40 ते येवन पावता ओके दॅट इज व्हेरी डेंजरस वय वय सो ताजेन वय आमकां कळटा हे ओपी पॉयझनिंग निमित्तीन म्हण जाता वय स्नेक बाईट जाल्यार म्हळ्यार दिवडांच्या ब्ल्यारी डेफिनेट हिस्ट्री आसता म्हळ्यार रात्री तांणी घाय असता फिल्डात तांणी हिस्ट्री असता क्लासिकल हिस्ट्री तांणी फिल्डा चमकलेलीची ना म्हणटा खंय भायर जावन चमकलेलीची रात्री टायमारी ना खंय चमकले हिस्ट्री आनी टिपिकल फँग मार्क म्हणटाची सो पांयार आमी ते जावं हातात जावं खंय बॉडीन तूं दांताचे फँग मार्क ते पळयताची दांता मार्क पळयताची आनी ते लोकल स्वेलिंग असता ते रेडनेस असता तो तांबडी जाल्लो असता तसल कस तरी असता आनी इमिडिएट डिपेंडिंग अपॉन द खंयचे स्नेक चाबिले ते टिपिकल सिम्पटम्स असता सुमार कसं न्यूरोटॉक्सिक हेमाटोटॉक्सिक विषाणू वय वय किंग कोब्रा क्रेट असल्यार न्यूरोटॉक्सिक आनी वायपर जनरली मस्क्युलोटॉक्सिक सो तशें आमकां कळटा आनी ताजे वयर आमगेले ट्रिटमेंट डिपेंड जाता खंयची चेड डेंजरस आनी दोनीन तो हिमोटॉक्सिक की न्यूरोटॉक्सिक दोन्ही मस्त डेंजरस कित्याक म्हळ्यार दोन्ही हांतू भितर ऑर्गन डिस्फंक्शन जाता अंगांगಗಳು फेल जाता सो तेदन अंगांगಗಳು फेल जाल्या नंतर दोन्ही स्नेक इट्स क्वाइट डेंजरस तशी तातून गेले ते खंयचे टॉक्सिन आसता म्हूण त्या पळोवन तुमी ट्रीटमेंट स्टार्ट करता वय आतां तुमी सांगतना एक सेप्सिस म्हण एक म्हणलें हे सेप्सिस म्हळ्यार कसं जालें आनी केदन जेवचें वय आतां सगळे लोक म्हणटाचे आमी इन्फेक्शन जालें म्हणून इन्फेक्शन डिफरंट सेप्सिस डिफरंट आतां आमी इंग्लीश टर्मिनॉलॉजी भितर म्हणटाच की म्हळ्यार सेप्सिस इज अ लायफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन ड्यू टू डिसरेग्युलेटेड इम्युन रिस्पॉन्स म्हण म्हणटाची सो तशें आसतना सो सेप्सिनाक कारण कसं जालें इन्फेक्शन कित खातीर जाता आमगेले इम्युन रिस्पॉन्सा खातीर जाता ताजेन कसं जाता ताजेन ऑर्गन डिस्फंक्शन जाता ऑर्गन डिस्फंक्शन म्हळ्यार आमगेले अंगांगಗಳು फेल जाता तेदन सेप्सिस म्हणटाची इन्फेक्शन एक कारण इतलेची बट आमगेले इम्युन रिस्पॉन्स एरोपेरो जावन मागीर अंगांगಗಳು फेल कित जाता तेदन आमी सेप्सिस म्हणटाची अँड इट इज अ मेडिकल टर्मिनॉलॉजी लायफ थ्रेटनिंग म्हण बरयला सो सेप्सिस निर्लक्ष करच्या नज इमिडिएटली ताका केअर अर्ली दिल तशी ताजे ट्रीटमेंट अर्ली दिल तशी सौकी जावचे चान्सेस मस्त बेटर बट ताजे लेट जाल तशी ते मॉर्टॅलिटी रेट ना म्हळ्यार मरण जावचे रेट ते चड आता सेप्सिस जल्लागी नागी म्हणून अनेक डॉक्टरांनी सांगता इतले शिवाय
एक रोगीकची डिसिजन घेता जायना म्हूण लेखता मग वय रोगीक इन्फेक्शन जाला म्हूण कळटा आतां केलो लोक डायबिटीस अशी लोकांक पांया घाय जाले सो ता पांया घाय जाल कशी एक ऑइंटमेंट की एक घरान तूं लावंक येता वय वय मागीर तो ಸ್ವಲ್ಪ चड जाले ताप येवच्या सूर जाल म्हणटर एक डॉक्टरालेक वता डॉक्टर ताका अशी एक लोकल ट्रीटमेंट की थंय एक हें की बँडेज की करून पेटयता मागीर एक ಸ್ವಲ್ಪ दिवसा नंतर ताका दम बांदच्या सूर जाता ना म्हणटा तागेले युरीन येवच्या उणी जाता तेदन तागेले अंगांगಗಳು फेल जाला आसा म्हण आमकां कळटा सो तेदन बट रोगीक जनरली एक सेप्सिस जाला म्हण कळचें मस्त उणें तशी आतां ह्या ICUंत एक पळयल्यार ಕೆಲವು ICUंतू ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ म्हण एक आसता म्हळ्यार तांणी बाकीचे वरलेले पेशंटाल ಒಟ್ಟು नितोचना तांकां एक सेपरेट एक आयसोलेशन वॉर्ड म्हण एक आसता ह्या आयसोलेशन ICU म्हण इतिहास आतां ICUंतू एक 12 बेड ICU असल्यार तांतू 10% ऑफ द ICUचे बेड आयसोलेशनाक एलोकेट करता म्हण आसा आयसोलेशन कित खातीर म्हळ्यार तांतू दोन नमून आयसोलेशन आसता एक पॉझिटिव्ह प्रेशर आयसोलेशन आनी एक नेगेटिव्ह प्रेशर आयसोलेशन म्हण आसा तांतू एक वेंटिलेशन सेट करून घेवन तांतू तितले एअर सायकल्स रेग्युलेट जाता आनी त्या रुमान तूं एक पॉझिटिव्ह प्रेशर दवरताची ना म्हणटा एक नेगेटिव्ह प्रेशर दवरताची आतां TB आशिल्ले ओपन TB पेशंट H1N1 इन्फ्लुएन्झा ताका हंदी ज्वरा म्हणटाची स्वाइन फ्लू आता कोविड पेशंटाक तसले आशिल्ले पेशंटाक ना म्हणटा आनी कसले रोगी ट्रान्समिटेबल क्रॉस कंटॅमिनेशन जावचे रोगी मीजल्स चिकन पॉक्स संक्रामिक जावचे एकल्या देखून एकल्याक जावचे तसले स्प्रेड जावचे आमी आयसोलेट करपाक जाता तांकां एक नेगेटिव्ह प्रेशर रुमांतू त्या रुमांतू प्रेशर उणें आसता सो एअर पार्टिकल्स जावं ताणे कॉफ खंकल्यार जावं ते भायर वेंटिलेशना येना सो विंगड पेशंटाक क्रॉस स्प्रेड जायना सो ते नेगेटिव्ह प्रेशर रुमाक आतां पॉझिटिव्ह प्रेशर रुमाक कोणा जाता आतां एक पेशंट किमोथेरपी घेतलेर आसा एक ट्युमरा खातीर जावं खंयचे कॅन्सरा खातीर सो तेदन ताका इम्युनिटी उण आसता आनी कोणाले बिळी रक्त गणगळो मस्त उण आसता कित्याक म्हळ्यार ताका स्टिरॉइड्स दिल्ले आसता कसले विंगड एक मात्रेर आसता सो नमनमनार मात्रे बायोलॉजिकल एजंट्स आनी म्हणटाचे सो तसलच औषध आसता तांगेली इम्युनिटी मस्त उण आसता तांकां ICU दवरता तेन्ना ICU एक्वायर्ड इन्फेक्शन वेगळी येवची जाता सो तसल पेशंटांक आमी पॉझिटिव्ह प्रेशर रुमान दवरताची सो थंय एअर प्रेशर चड आसता सो भायल देखून वारे भितर येना सो तशी ताका इन्फेक्ट जायनाशी पळोवन घेता तशी आयसोलेशन इज इम्पॉर्टंट इन द ICU आता तुम्ही कोविड म्हणून म्हणता म्हाका उडगासत कसं म्हळ्यार कोविडा वेळार मस्त जनाक ICUंत तूं घालेले आसा तेवे सुरवे ते आयली कोविड आयली कुडले इवन वैद्यांकय कसले माहिती नाशिल्ले तांकां कसं कोरका म्हूण गोत नाशिल्ले तशें आसतना तुमी ते कशी मॅनेज केली म्हूण सांगता COVID-19 SARS-CoV-19 म्हण आमी आपोवचे ते एक कोविड वायरस इट्स अ SARS पूड आमकां स्पॅनिश फ्लू म्हण आशिल्ले सो तेदन वय अशीची ARDS म्हण जाता COVID-19 वायरस इन्फेक्शन आनी तेन ARDS म्हण जाता ARDS म्हळ्यार एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तांतू कसो जाता म्हळ्यार एक वायरल इन्फेक्शना निमित्तान आमगेले इम्युनिटी ते कित करता वायरसाक कंटेन करच्या पळयता तेदन कसो जाता म्हळ्यार आमगेले इम्यून रिस्पॉन्स ताका अटॅक करच्या पळयता ताका अटॅक करता आसतना मस्तितलो बिडी रक्त कणगळू ते लंग्साक अटॅक वायरसाक कंटेन करच्या पळयता तेदना आमगे लंग्सान तूं उद्दा भरच्या सूर जाता सो हगूर हगूर एक एल्व्योलाय म्हळ्यार अशी एक बलूनावरी सन्न एल्व्योलाय आसताची तांतू भितर उद्दा भरच्या सूर जाल्या नंतर हगूर आमगेले ऑक्सिजनेशन लेवल उणी जाता आमी घेतील ऑक्सिजन ब्लड सर्क्युलेशना वचना सो ताका आमी ARDS म्हणचे सो तेदन हगूर हगूर कितले नंबर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन आतां एक्सरेन तुमी पळयल्यार ब्लॅक कसो दिसता ते स्लायडांतू तांतो ते एअर आनी टिपिकली ते व्हाईट कसो दिसता स्लायडांतू अर्द्यांतू ते सकट फ्लुइड उद्दा भरला वय सो ते उद्दा भर निमित्तान ऑक्सिजनेशन जायना ऑक्सिजन लेवल ब्लडार रीच जायना सो तेदन पेशंटाक स्लोली ब्रिदींग प्रॉब्लेम येवच्या सूर जाता सो ताका आमी ARDS म्हणचे ARDS दुसरे कसा प्रकारान निमित्त जाता वय ARDS मस्त कारणा निमित्तान जाता आमी एक डायरेक्ट कॉजेस आनी इनडायरेक्ट कॉजेस म्हण म्हणटाची डायरेक्ट कॉजेस म्हळ्यार कोणाक एक निमोनिया जाला ताजेन ARDS जाता आनी कोणाक ड्रावनिंग कोणा उदका बुडील म्हण ताका ARDS जाता विंगड कसने इन्फेक्शन ना म्हळ्यार टॉक्सीक गॅस इनेल केल्यार ताका ARDS जाता बर्न जाता आसतना कोण ते स्मोक इनेल करता पळय तांकां ARDS जाता इनडायरेक्ट कॉजेस म्हळ्यार ट्रॉमा जाल्ले तांकां ARDS जावचे शकता सो तशी पुरा मस्त सकट कारण आसा ARDS
आता तशीची एक सामान्य जावन एक रोगीन ICU वचपाक कारण कसं असतं म्हळ्यार तागेले BP लो जेवचें वय या BP लो जेतना तांकां अल्टर्ड सेन्सोरियम अशी म्हळ्यार तांकां वोद ना आसता तांणी खंय आसा म्हूण तांकां गोत आसना एक नमुने शॉक आनी तशें आसता तशें शॉक म्हळ्यार कसं जालें आनी तुमी कशी ताजे निभायताची वय शॉक वय एक लायफ थ्रेटनिंग कंडिशन कसं म्हळ्यार ता वेरियस रिजना निमित्तीन शॉक जाता बेसिकली शॉक म्हळ्यार कसं जालें आमगेले रक्त संचार कसो म्हळ्यार हगूर हगूर उणी जाता आनी आमकां लायफान तूं ऑक्सिजनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कशें आमी ऑक्सिजन घेता की ते रक्ता भितर वचून घेवन अंगांगांक वचून घेवन एवरी सेल्लाक ऑक्सिजन मस्त मुख्य सो रक्त संचार उणी जाल तशी ऑर्गन्साक ऑक्सिजन मेळना तशी ऑर्गन्स फेल जाता सो आतां आमी एक वयरची BP आनी सकलची BP म्हण मेजर करताची सिस्टोलीक ब्लड प्रेशर आनी डायस्टोलीक ब्लड प्रेशर म्हणटाची सिस्टोलीक ब्लड प्रेशर नॉर्मली येवचे 120 आनी डायस्टोलीक ब्लड प्रेशर इज 80 केन्ना सिस्टोलीक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 येता की तेदन आमी ताका लो ब्लड प्रेशर ना म्हणटा शॉक आमी मेडिकल टर्मिनॉलॉजी म्हणून शॉक म्हणटाची तेदन आमी ताका फ्लुइड्स की ताका BP वयर येवच्या वखत की इमिडिएट स्टार्ट करपाक जाता ना म्हळ्यार अंगांग फेल जावचे चान्सेस चड आसता आनी तांतू किडनी फेल जावचे चान्सेस चड आसता सो यार इतली पुरा नमनेच ताजे हय टाइप्स ऑफ शॉक म्हळ्यार आतां फॉर एग्जांपल आतां एक ट्रॉमा जालें ऑर एक्सिडेंट जाल्ल्यान तूं मस्त ब्लड लॉस जाता ते हातू भितर ताका हायपोवॉल्युमिक शॉक म्हणटाची ब्लड लॉस जाले खातीर आतां फॉर हार्ट अटॅक आशिल्ल्या पेशंटाक कसो म्हळ्यार रक्तनाळ ब्लॉक जावन घेवन हार्टाक कितलो ऑक्सिजन जाय ते ऑक्सिजन मेळना सो तेदन हार्ट फंक्शन उणी जाता सो ताका हार्ट फेलियर म्हणटाची हार्ट फेल जस्ट हार्ट एक प्रेशर पंपिंग करता आसतना ताजे प्रेशर उणी जाता सो ताका कार्डियोजेनिक शॉक म्हणटाची सो तशीची हार्ट पंपिंग करता आसतना आमगेले एक लंग्सान तो पलमनरी आर्टरी म्हण आसता थंय ब्लॉक जाल्ले आसल्यार ताका ऑब्स्ट्रक्टिव्ह शॉक म्हणटाची तशी ते सेप्सिसा निमित्तीन इन्फेक्शन निमित्तीन ब्लड प्रेशर उण जाल्यार सेप्टीक शॉक म्हणटाची तशी वोंकी डायरिया मस्त कारणा निमित्तीन आमी फ्लुइड्स घेनाची ना म्हणटा कसनय काय ना जेन्ना डायरिया फ्लुइड लॉस जाता फ्लुइड लॉस जाल तेन्ना ताका हायपोवॉल्युमिक शॉक म्हणटाची सो तशें मस्त नमने बेसिकली 4 नमने शॉक सो आमके कितें इम्पॉर्टंट म्हळ्यार that depending upon the type of shock आमी त्या रिजन आतां फॉर एग्जांपल रोड ट्रॅक्सिडेंट ताका शॉक रिवर्स करता म्हळ्यार आमी ब्लड प्रेशर उणी जावचे वखत किंता ताका ब्लड दिवका ब्लड प्रोडक्ट्स दिवका ते मुख्य आज सेप्सिस शॉक जाले म्हळ्यार कारण कसं नाही इन्फेक्शन ते ट्रीट करका प्लस ताका फ्लुइड्स दिवका आनी ब्लड प्रेशर हाडचे वखत दिवका आतां ऑब्स्ट्रक्टिव्ह शॉक म्हळ्यार खंय क्लॉट आसा ते आमी डिजॉल्व करका फॉर एग्जांपल हार्ट अटॅक आशिल्लो आसल्यार ताका इमिडिएटली स्टेंटिंगा घेताची ना म्हणटा क्लॉट ब्लास्ट जावत तशी वखत दिताची इंजेक्शन दिताची थ्रोम्बोलायसिस म्हणटाची ब्रेनान तू ब्लॉक असल्यार सेम गी बट ब्रेनान ब्लॉक जाल तेन्ना शॉक जायना सो हार्टान तूं सेम कारण सेम ब्रेनान तूं आमगेले एक रक्तनाळ ब्लॉक जाल्यार आमकां हात पाय पॅरालिसीस जाता सो तशी हार्टांत विंगड हार्टान तूं रक्त हार्ट अटॅक म्हणचे आमी जनरली लेमॅन हार्ट अटॅक मेडिकल टर्मिनॉलॉजीक आमी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम म्हणटाची सो हार्ट नाळ ब्लॉक जाल निमित्तीन हार्टाक सम ऑक्सिजन वचना ऑक्सिजन नंतर हार्ट पंपिंग जायना सो पंपिंग उणी जाल्ले निमित्तीन कसो जाता रक्त संचार उणी जाता रक्त संचार उणी जाल नंतर आमगेले अंगांग ऑक्सिजन लेवल मेळना सो तद निमित्तीन शॉक जाता ताचे निमित्त थंय ते अंगांग वायट जावन जाता फेल जाता किडनी फेल जाता लिव्हर फेल जाता लंग्स फेल जाता अशी विंगड रितीन एक अंगांग फेल जाता दुसरे अंगा दुसरे वखत असं की नाही मेन म्हळ्यार आमी ब्लड स्टोर रिस्टोर करून घेवन ब्लड प्रेशर वयर हाडका आतां हांव म्हणलें 90 किंता उण जाले नंतर आमगे अंगांग फेल जावचे चान्सेस चड म्हणटा तेदन आमी सलायन की IV फ्लुइड्स आनी स्टार्ट करून घेवन ताका ब्लड प्रेशर उण चड करच्या पडयताची सो आमकां अमूक प्रेशर आसता मीन प्रेशर म्हण आसता ते मीन प्रेशर आमी 65 किंता चड दवरून घेवन अंगांग फेल जायनाशिर तेचेय परफ्युजन ते मेंटेन करच्याक आमी पळयताची तशी सेप्टीक शॉक म्हणचे आतां आनीक एक आमी पळयल्यार एक ICU एक पेशंटान वचची म्हणटना जना कसं म्हळ्यार एक नमून भंय आसता म्हळ्यार तागेले जाल्ले न्ही ICU म्हळ्यार तो मेल मरता म्हूण सांगून सो असल एक नमुनेचे एक मनोभाव कसो घे जनाल मनान तूं त्या तुमी कसं सम म्हणटा की त्या सम नाही म्हणटाची
ॲक्च्युली केलो सम आत्ता सिच्युएशन ते सम नाही म्हळ्यार आतां पेशंट आमकां मेन म्हळ्यार आमी एज ग्रुप पळोवचे एज ग्रुप आतां एज ग्रुप यंग एज पूड कशें आशिल्लें खंयचे एज ग्रुपान तूं पेशंट ICUच्या केल्यार तगले जाल्ले तो डेथ रेट चड म्हण आमी लेखताचे मरण लागी आयले आनी तो वांचना म्हण लेखताचे बट आतां सिच्युएशनार तशें ना आतां सोफिस्टिकेटेड मशीन्स रावंड द क्लॉक डॉक्टर्स नर्सिंग केअर हे इम्प्रुवायज जाला सो ताणें रिकवरी जावचे चान्सेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो तशी हांव म्हणचे सम नाही म्हणचे म्हळ्यार ICU आयल्यार ताणें समजावन भायर वचचे चड मरचे चान्सेस उणे म्हणून म्हणटात आनी आतां एक एल्डरली पॉप्युलेशन 80 इयर्स मस्त कायनज आनी मल्टिपल कोमॉर्बिटीस आसा डायबिटीस तेदन तसल पेशंटान ICUच्यान रिकवरी जावचे चान्सेस उणे सो तशी यंग कितलो आसता ते पेशंट आनी कोमॉर्बिटीस आमी पळोवचे डायबिटीक आनी विंगड सकड कोमॉर्बिटीस उणे असल्यार तसल पेशंट्स चड वेगी सवकी जाताची आतां एक मनीस वॉर्डांत आसा म्हणल्यार काय ताका कितले एक वार जाल्यार तो समजतना तेन्ना तांगेलो तो प्रायमरी फिजिशियन तो जो आसा तो सांगता ताका ICUंत घालका नातल्यार तो वांची चान्सेस उणे तशे प्रमाणे म्हणटा जाल्यार हे पेशंट ते रिलेटिव्स कोण आसा गी तांगेले संबंधी कोण आसा गी तांकां एक भंय अशी मनान तूं ICU घालची नाका म्हणून तांणी ICU आमी नाका आमी तांकां घरकड व्हरताची म्हणची केसीस आमकां पळोवच्या मेळटा हे कितली सम्मा आमी एक्चुअली तांकां ICU वॉर्डान तूं तांकां कावन्सिलींग करता कावन्सिलींग इज इम्पॉर्टंट डॉक्टर पेशंट रिलेशनशीप मस्त इम्पॉर्टंट तांकां तेदोळ ते तांकां अपडेट दिते आसता एवरी डे आयिल्ले तेन्ना तांकां कावन्सिलींग करता आज कसं जालें फाय कसं जालें आज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कसं न्ही कितलो % इम्प्रूव जाता आसा पेशंट म्हण ते तांकां आमी तेदोळ ते कावन्सिलींग करता आतां कावन्सिलींग केल्या निमित्तान पेशंट डॉक्टर्सा एक संशय येता की म्हळ्यार आमगेले डॉक्टर आमकां समज सांगतेर ना पेशंट सवकी जातेर ना तेदन केलो लोकां डाउटफुली येवन घेवन आमी सडनली तांणी कसं म्हणटाचे की म्हळ्यार पेशंट समजते ना आमी तांकां नाका ICUनी घालचे म्हण पॅनीक जाताचे तेदन डॉक्टर ड्युटी कसं म्हळ्यार तांकां समजून सांगता कस कित खातीर ICU घालताची आतां पेशंटाक ऑक्सिजन लेवल उणी जालें ते वॉर्डांत मॉनिटर करचें जायना आनी तशी दवरल्यार ऑक्सिजन दिवन दवरल्यार ताण डेथ रेट जावचे चान्सेस चड सो तांकां कावन्सिलींग करून चंदायरी सांगल्यार आनी मॉनिटरींग रावंड द क्लॉक जाता आनी ते रावंड द क्लॉक डॉक्टर्स आसताची तुमकां एवरी टायम हवरली जावका तितले टायमार येवन उलयताची रिपोर्ट सांगताची म्हण तांकां कावन्सिलींग केलें तेन्ना एग्री जाताची विंगड केलो कॉजीस आसता आतां पेशंट मस्त पुअर आसता तांगेले फायनान्शियली ICU म्हळ्यार आजकाल व्हेरी कॉस्टली व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह इन्शुरन्स आशिल्ले ना म्हणटा कसं न्ही तांकां आर्थीक समस्या आशिल्ल्या लोकांक ICU एफोर्ड करचे जायना तेदन तांकां इमिडिएट आमी तुर्त चिकित्सा दिवन त्या टायमार कसं न्ही तांकां प्रॉब्लेम आशिल्ले ते एड्रेस करून तांकां एक साना हॉस्पिटल ना म्हणटा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक ट्रान्सफर करचे ते विलावर करता सो तशी एक कोरयता वय आनी गव्हर्मेंट आस्पत्रेंत ICU आसता गी वय ICU आसता बट थंय इंटेन्सिविस्ट आसनाची आमी रावंड द क्लॉक डॉक्टर्स आसनाची ज्युनियर डॉक्टर्स आसताची आनी थंय ट्रेन्ड डॉक्टर्स आसनाचे हांव म्हणचे म्हळ्यार मेनली ICU ट्रेन्ड डॉक्टर्स आसनाची बेसिकली प्रायमरी डॉक्टर कोण पळयता तांणी पळोवचे सकड म्हळ्यार वेंटिलेटर एनेस्थेशिया लोक पळयताची आनी ट्रिटमेंट करचे प्रायमरी फिजिशियन पळयताची बट इंटेन्सिविस्ट म्हणून डॉक्टर आसनाची आनी ते विंगड सकड आतां आमी पेशंटाक एक BP लो जाल्याक आमी एक आर्टेरियल लायन म्हणून घालताची फॉर एग्जाम्पल हांव दिवचें उदाहरण दिवचें आर्टेरियल लायन म्हळ्यार आतां BP मेजर करता म्हणटा न्ही आमी एक स्पिग्मोमॅनोमीटर मशिनान मेजर करताची ते नॉर्मल वॉर्डांत जावं OPDंत मेजर करचे बट ICUंत आमी आर्टेरियल लायन रक्त आर्टरी भितर एक सुई घालून घेवन एक प्रेशर ट्रान्सड्युसर भितर मॉनिटर करताची तेदना आमकां बीट टू बीट एवरी एक हार्ट बिटांत एक प्रेशर कितलो आसा म्हण आमकां कळटा 100 120 102 अशी रॅपिडली कळटा ते आसता सो तसल सकड फॅसिलिटीज आनी आतां पेशंटाक हाय फ्लो नेझल ऑक्सिजन म्हण आमी यूज करताची सो तसल सकड एडवान्स्ड मॉनिटरींग सिस्टम सकड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आसना तशें न्हू आनी ICU लायक केअर आसना मल्टी मॉडॅलिटी मॉनिटरींग
मशीन्स एडवान्स्ड उपकरण सकड असली- प्रायव्हेट अशीकडे ना हॉस्पिटलांतू असं. असं थंय तुम्ही ऍडमिट जाल्यार तांकां सेवेचे चांग मेळटा केअर लायक मेळटा राउंड द क्लॉक आणि इवन नर्सिंग आमी एक व्हेंटिलेटर आशिल्ल्या पेशंटाक एक नर्स पळयता तशी वॉर्डांतू एक पेशंटाक मस्त 5 पेशंटाक एक नर्स पळयता सो त्या सकड डिफरन्स येता आणि अनेक एक आम्ही सामान्य जावन ऐकूच कसं म्हळ्यार एक पेशंट एक रोगीक ICUंत घाला व्हेंटिलेटरार आसा म्हणून हे व्हेंटिलेटर म्हळ्यार कसं जालें आणि हांतू कसले दुसरे दुसरे टाइप्स आस गी व्हेंटिलेटरचा व्हेंटिलेटर म्हण नंतर जनाक एक फियर येता व्हेंटिलेटर बट त्या फियर अगत्य ना कित्याक म्हळ्यार मस्त पेशंट व्हेंटिलेटर वचून भायर येता व्हेंटिलेटर एक तुर्ताक एक पेशंटाक श्वास घेवच्या जायना म्हण नंतर एक श्वास दिवचे मशीन ते हेल्प करता एक्चुअली इनफॅक्ट इट इज बेनिफिशियल आमकां श्वास चड 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 जातरी ऑक्सिजन लेवल उणी जाता ऑक्सिजन लेवल उण जाल्या नंतर पेशंट अनकॉन्शियस जाता इवन पेशंटार हार्ट स्टॉप जावं ताका आमकां इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट म्हण म्हणटाची सो आमी घेवचे ऑक्सिजन भायर घालचे कार्बन डायऑक्सायड इंगाल डायऑक्सायड म्हण म्हणटाची केलो पेशंटाक ते इंगाल डायऑक्सायड चड जावन घेवन अनकॉन्शियस वे जाताची तेदन आमी एक सपोर्ट व्हेंटिलेटर सिस्टम यूज करताची सो तेदन आमी पेशंटाक रिलेटिव्साक समजून सांगताची कितका तरी व्हेंटिलेशन जाय पेशंटाक आणि ते कारण पळयताची पेशंटाक आतां निमोनिया जाला की पेशंट केलो पटी स्मोकिंग जावन जावन COPD म्हण म्हणटाची तांकां केलो पेशंटाक ARDS असल पेशंट आतां ते लंग्सा प्रॉब्लेम जाले आतां केलो पेशंटाक GBS म्हण म्हणटाची गुलियन बेरी सिंड्रोम म्हण घेवन तांतू कसं म्हळ्यार अंगांग फेल जावन घेवन भायरचे मसल रेस्पिरेटरी मसल्स वय काम करनाचे ताका व्हेंटिलेशन प्रॉब्लेम म्हणटाची सो तेदन वय पेशंटाक लंग्स नॉर्मल असता ऑक्सिजन नॉर्मल असता बट उस्तर घेवचे जायना तसल पेशंटाक सुद्दां आमी व्हेंटिलेशन यूज करताची आणि केलो पेशंट स्ट्रोक येताची ताका बोध आसना ताका कसं जाता बोध आसना म्हण नंतर ताका कॉफ करचे जायना सो कसं जाता म्हळ्यार ताण खांकिले उश्टे गिश्टे आणि पुरा ताका सिक्रेशन्स अन्ननाळा वचून घेवन श्वास नाळा वता ताका एस्पिरेशन निमोनिया म्हण म्हणटाची ते सकड अवॉइड करचे खातीर आमी एक एंडोट्रेगल ट्यूब तोंडा एक ट्यूब घालून लंग्साक दवरताची आणि व्हेंटिलेटराचे श्वास दिवचे मशीनां कनेक्ट करताची स्लाइडान तू टाइप्स ऑफ व्हेंटिलेशन दाखयतास 2 नमनेचे आसा म्हणून हाजे व्यत्यास कसं म्हण सांगता वय तांतू एक इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन आणि नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन आता सांगिल तशी इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन म्हळ्यार आमी एक तोंडाक ट्यूब घालताची ते ट्यूब दिसचे एंडोट्रेकल ट्यूब म्हण म्हणचे ताका तंतुल्यान व्हेंटिलेशन आमकां उसर दिता ओके नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन म्हळ्यार आमी तोंडा ट्यूब घालनाची एक मास्का निमित्तीन एक प्रेशर येता श्वास येता एक प्रेशरान ऑक्सिजन दिवचे जाता सो ताका नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन म्हणटाची आता आमी ते चूज करता आसतना आमी चूज केअरफुली चूज करता पेशंट आयले निमित्तीन एक लंग्साक एक हार्ट कंडिशन आशिल्ल्या पेशंटाक सडनली उदक भरता तेन्ना आमी कसं करता की म्हळ्यार सडनली ताका व्हेंटिलेटर घालनाची तेदन ताका आमकां लंग्सा उदक दिवचे काडचे इंजेक्शन दिवन तांकां आमी नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन घालून स्वल्प काळा खातीर तांकां मात्र उसर घेवच्या कश्ट जाता सो त्या टायमार मात्र आमी तांकां नॉन इन्वेजिव्ह दिवन तांणी समजताची सो आमकां एक टायम बायिंगा खातीर आमी एक नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन म्हण यूज करताची वय तांतू एफिकसी खंयची चड खंयची चांग इन्वेजिव्ह की नॉन इन्वेजिव्ह आतां नॉन इन्वेजिव्ह आमी चडते कितें यूज करचे म्हळ्यार आतां इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन आमी ट्यूब घाल नंतर इन्फेक्शन जावचे चान्सेस चड आसता व्हेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया म्हण म्हणटाची सो तशी नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशनांतू ते येना कित्याक म्हळ्यार आमी ट्यूब घालनाची ते चान्सेस आणि व्हेंटिलेटर घाल नंतर पेशंटाक आमी सिडेशन दिवका जाता सो लॉंग टर्म पेशंटान फायट करच्या नज म्हळ्यार तोवय उसर घेता आसता व्हेंटिलेटर वय उसर दिता आसता सो ते क्लॅश जावन तो फायट करता सो तेदन आमी सिडेशन दिवका जाता एक पट सिडेशन दिले नंतर आनी परत सिडेशन दिवका जाता सो नंबर ऑफ ICU डे चड जाता सो ICU डे उणी करचे खातीर आणि प्लस इन्फेक्शन रिलेटेड उणी जावचे खातीर आमी नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन मस्त यूज करताची सो कोविड टायमार आमकां कसले हें आशिल्लें म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन आशिल्लें म्हळ्यार आनी मस्त लिटरेचर कसं सांगता आशिल्लें म्हळ्यार अर्ली तांकां आमी व्हेंटिलेटर घाल्यार तांणी वेगी मरण जाता म्हणून आशिल्ली तशें आसतना आमी मस्त ICU पेशंटाक नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशनार आमी तांकां मस्त पेशंटाक वांचेल आसा आतां एक व्हेंटिलेटराचें एक चित्र आसा आमगे लागीं
सो या इन्वेजिव्ह हे इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन ते मॉनिटर आसा मॉनिटरांत आमकां सक्कड पेशंट आले स्वता श्वास घेतेस की व्हेंटिलेटर श्वास दितेस की कसं विंगड प्रॉब्लेम आस की म्हण सक्कड कळटा आणि व्हेंटिलेटर श्वास इतले न्ही ऑक्सिजन प्रमाण आता मी नॉर्मली घेवचे 21% ऑक्सिजन नॉर्मली आता मी घेवचे असचे बट व्हेंटिलेटर आमी 100% ऑक्सिजन ते दिवेता सो तशी एक व्हेंटिलेटर आणि तांतू भितर मोड्स असताची आणि कितलो आमी केलोपटी स्मॉल प्रेशर दिल्यार पावना आमी चड प्रेशरान व्हेंटिलेशनान दिल्यार लंग्स इन्फ्लेट जाता आणि ते ऑक्सिजन लेवल चड जाता सो ते सक्कड फॅसिलिटी त्या व्हेंटिलेटरांत आसता आता नेक्स्ट आमगेलो आनीक एक स्लाइड आसा तांतू नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेटराच्या विशयार एक स्लाइड आसा आमगेले की स्लाइड नंबर 8 प्लीज वय आता नॉन इन्वेजिव्ह मेंटल तुम्ही पळोवता थंय तोंडांत ट्यूब ना पेशंटाक भायर एक मास्क आसा या आमी फिल्मांत सिनेमांत नी पळयता तनेश कोण काडचे मतलब कोणाक दिवश मारका म्हणले कोडले मास्क काडचे तांतू कसं येत म्हळ्यार तांतू व्हेंटिलेशन पॉझिटिव्ह प्रेशर येता व्हेंटिलेशनावरी बट पेशंट आमी कॉन्शियस आसता पेशंटान उलोव येता आतां तोंड इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशनांत पेशंटाक उलोवचें जायना ते जाणा ट्यूब आशिल्ले निमित्यान उलोवचें जायना हान तूं पेशंट कॉन्शियस आसता पेशंटान उलोव येता आमी जावं कशें तेंता गेले कम्युनिकेट करूं सो ते एक नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन ताजे लागीं एक अनेक पिक्चर आसा ताका हाय फ्रिक्वेन्सी नेझल ऑक्सिजन म्हणटाचे ते हे मस्त आमकां उपयोग कोविड-19 वेळार आयला हांव म्हणलें रिपीट केलें म्हळ्यार व्हेंटिलेटर आमी मस्त कोविड-19 अवॉयड करचे खातीर पळयलें कित्याक म्हळ्यार मस्त फॉरेन कंट्रीसां भितर तांणी फुडें अर्ली व्हेंटिलेटर घाललें तशें इमिडिएट पेशंट आले सवकी जावं चान्सीस मस्त उणी जाली मस्त डेथ जालीची सो तांणी आमकां कसं म्हळ्यार तुमी व्हेंटिलेटर घालच्याची की अवॉयड कराची आनी पेशंटाक जाल तितले NIV आनी हे हाय फ्लो ऑक्सिजन यूज कराची म्हण सांगलें जर हाय फ्लो नेझल ऑक्सिजन म्हळ्यार कसं जालें आमी नांकांतल्यान ऑक्सिजन दिता नॉर्मली तुम्ही पळोवन नासता पुरो एमर्जन्सीक जावं गेले तेणे एक ऑक्सिजन दिताची ते ऑक्सिजन नॉर्मली 15 लिटर ते आसता नॉर्मली 15 लिटरा वयर दिवचे जायना हे बट HFNO नेझल ऑक्सिजनारी 60 लिटर्स ते ऑक्सिजन दिवचे जाता सो 60 लिटर्स ते ऑक्सिजन पेशंटाक आमी दिवन ऑक्सिजन सॅच्युरेशन तागेले लेवल इम्प्रूव करता 4 वंट्यान चड ऑक्सिजन दिवचे ताका आमी हाय फ्रिक्वेन्सी नेझल ऑक्सिजन म्हणटाची आनी ट्यूब ना आशिल्ले निमित्यान पेशंटान इवन नेझल ऑक्सिजन नांकांतल्यान ऑक्सिजन दिले खातीर पेशंटान इवन जेवच्याक खाणाक आनी ते वॉर्डांत मॅनेज करूं जाता वॉर्डांत मॅनेज करूं जाता आनीक एक हांवें पळयलां कसं म्हळ्यार अशी उमती निदान तांकां व्हेंटिलेशन दिवचें एस्पेशली तांकां म्हळ्यार लंग्सांत कसले श्वासकोशांत कसले समस्या असल्यार तांकां श्वास घेवचे जायनासल्यार तांकां एक उमती निदान व्हेंटिलेशन ताका प्रोन व्हेंटिलेशन म्हणटाची प्रोन व्हेंटिलेशन म्हळ्यार आतां आमी पेशंटाक फर्स्ट आमी पेशंट सीधा न्हिदकारून घेवन आमी पळयताची ताका 100% व्हेंटिलेशन ऑक्सिजन दिवन घेवन पळयताची तेजन सॅच्युरेशन उणे आसता 70 आसता 60 आसता 50 आसता इम्प्रूव जायना ताजेन कसं जाता म्हळ्यार ऑर्गन डिस्फंक्शन जावचें सुरू जाता सो ते आनी ऑक्सिजन लेवल आमी चड दिली तशी ऑक्सिजन इट सेल्फ विल कॉज डॅमेज टू द लंग्स फायब्रोसीस जाता चड ते ऑक्सिजन दिल्यार सो ते ऑक्सिजन लेवल उणी करचे खातीर आमी पेशंटाक उमती न्हिदकार येताची उंती न्हिदकार येता तेन्ना तुम्ही डायग्रामांत पळोव येता एदूर पोर्शन आनी मागशी पोर्शन आसता लंग्साचे सो आमी सीधा न्हिदकार येता तेन्ना ऑक्सिजन आनी प्रेशर एदूर लंग्साक मात्र मेळते आसता आनी आमगेले मागशी पोर्शनाक ऑक्सिजन चडते मेळना सो आमी तांकां उंती न्हिदकार येता तेन्ना कसो जाता ऑक्सिजन इक्वली डिस्ट्रिब्यूट जाता म्हळ्यार एदूर मागशी आणि मागशीच पुरा लंग्स ओपन जाता आणि टोटल लंग कॅपॅसिटी चड जाता आणि ताका फंक्शनल रेसिड्युअल वॉल्यूम म्हणटाची तेवूय चड जाता सो तेदन कितें जाता म्हळ्यार हे ऑक्सिजन आनी आमी रक्तनाळाचे आतां ऑक्सिजन आयले कुळे लंग्सांत ते रक्तनाळा वचका सो ते परफ्युजन मॅच जाता अशी ते मॅच जायना जाल्यार मिसमॅच जाता सो ते मॅच करेक्ट जाता परफ्युजन प्रोन व्हेंटिलेशनारी सो आनी ऑक्सिजन सॅच्युरेशन इम्प्रूव जाता सो तशें मस्त स्टडीजांत तांणी कसो केला ARDS इवन कोविड पेशंट्सांक आमी मस्त पेशंट्सांक व्हेंटिलेशन दिवन तांकां उंती न्हिदकार येताची उंती कितले घंटे न्हिदकार 16 hours आमी तांकां उंती न्हिदकार येताची एका पंताक तेदन मस्त केअर घेवका आमी उंती न्हिदकार येता तेन्ना पेशंटाक दोळ्याक ड्रॉप्स घालताची आनी दोळे सम कवर करताची ते म्हळ्यार मस्त उंती न्हिदकार येता तेन्ना दोळ ड्राय जाता स्क्लेरोसिस म्हणजे तशी वय वय सो ते पळयता दोळ्या वयर प्रेशर पडच्या ना म्हळ्यार केलो पटी दोळ्या वयर मस्त प्रेशर पडल्यार ब्लायंड जाताची
सो ते मस्त सकड केअर घेवचे पडटा आनी उंतीन इतकारील तेन्ना पेशंटा आमी कंप्लीट सिडेशन दिवन पॅरलायज करताची म्हणजे पेशंटाक बोध आसना सो ते बोध आसता ना आसतना म्हणटा ताका उट्टूकणे माथ्याक हाताक सकड बेड्डार दवरून दवरून प्रेशर पडटा सो प्रेशर सोर्स म्हणजे ताची सो त्या सकड जाय नशीर आमी पळोवन घेवपाक वय वय आणि राउंड द क्लॉक सिस्टरान कंटिन्युअस मॉनिटरिंग करता आणि आमी एक एबीजी म्हण करताची आर्ट्रियल ब्लड गॅस एनालिसिस म्हण म्हणताची ते आमी कंटिन्युअस मॉनिटरिंग करून ब्लडांत कितलो ऑक्सिजन चढतर असं म्हण पळोवका पडटा नातल्या ताची एडजस्टमेंट वय 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 सो कितले प्रोन केले तितले चड आमी पळयताची सुपायन कर मागीर 16 घंटे ते मागीर प्रोन करून मागीर सीधा न्हीद कारून पळयताची व्हेंटिलेटरच्यान कितलो ऑक्सिजन वतर असं म्हणून हगूर हगूर 100 आशिल्ले 90 जाता 80 जाता 60 जाता मागीर ऑक्सिजन आमी कितले दिता पळय त्या उणी जतेर आयले नंतर आमी ताका सीधा न्हीद करून ऑक्सिजन दिताची आता एक आयसीयून तू एडमिट जालेले एक पेशंटाक पळोवच्याक तागेले संबंधीक रिलेटिव्जांक तत्त वळवचे आनी सोणाची आनी सोडल्यार एक पेशंटाक एकच एटेंडंटाक वचक सोडचे अशी त्याक तांतू दोन बेनिफिट आसा एक पेशंट एटेंडंटाक एक पेशंटाक कित खातीर आमी आयसीयून तू मस्त विजिटर्स अलाउड करनाची हांव सांगता पेशंटा खातीर आमी फर्स्ट फॉरमोस्ट पेशंटाल केअर घेवका आतां भायरचे एटेंडरान तू ताण हँड हायजीन आसना सो ताण खंय खंय की बोवील आसता कसकी आपुडील आसता सो ताका हातान तू मस्त तितले ऑर्गॅनिजम्स आसताची आनी आयसीयू आशिल्ले पेशंटाल इम्युनिटी उणी आसता जनरली ताका म्हळ्यार न्यूट्रिशन समस्या मस्त कारण आसा सो की इम्युनोसप्रेस्ड आसता सो ताण येवन आयसीयू जनरली आमी आयसीयू नंतर पेशंटा आपूण आपुडताची सो आमी ताका आपुडील तांकां कसं दिताची इन्फेक्शन दिताची सो ते इन्फेक्शन एक येवच्यानच आयसीयू आशिल्ले पेशंटाक म्हणून आमी रिलेटिव्स आसना अनेक कसं म्हळ्यार डॉक्टर्स मस्त बिजी असताची आणि नर्सेस बिजी असताची आणि मस्त सकड प्रोसिजर जातर असता पेशंटाक आमी एक सेंट्रल लाइन घालताची एक ट्यूब घालते असताची आणि पेशंट डॉक्टर्स राउंड्स करते आसाची ते हे जावच्या डिस्टर्ब जावच्या नज म्हणून आमी एक विजिटिंग टाइम आवर्स फिक्स केल्लो आसता सो त्या टायमार मात्र आमी पेशंटाक अटेंडर्सांक अलाव करका म्हणून एक नियम असता अनेक कसं म्हळ्यार पेशंटाक आयसीयून तू मस्त सकड इन्फेक्शन असताची सो ते पेशंट रिलेटिव्साक येवच्या नज तुमकां येवच्या नज कोणाक कसल आसता म्हण सांगू जायना एक पेशंटाक इन्फ्लुएन्जा आसता टीबी आसता कसं कोविड वय आसू शकता आयसोलेशन असताची बट केलो पेशंट्साक कसं आसता म्हण डायग्नोसिस जाय नाशिल्ले पेशंट कुडा असताची सो ते तुमकां येवच्या नज पेशंटाक इन्फेक्शन तशी आमी ताका चेडूवांक न्ही आपोवच्याक रिस्ट्रिक्ट सोडच्या नज म्हणून आता कोविड नंतर मस्त रेस्ट्रिक्शन्स जाला नाही इवन वॉर्डाक वतना मस्त जन रिलेटिव्जान वच्चाना तिन्नी पशी चड जन वच्चाना मेन म्हळ्यार इन्फेक्शन प्रिव्हेंट करचे खातीर आमी सांगताची आतां कसं जाता पेशंट सवकी जातर आसता आयसीयून तू ताक तुमी भायरच्यान कसं एक इन्फेक्शन देना तो फाल्यां वॉर्डाक शिफ्ट जावचे आसता ताका आनी परत फीवर येता ते कित खातीर आयले ताण हाण घेवन इन्फेक्शन नवे इन्फेक्शन आयले ताचे खातीर ताका आनी परत आयसीयून आनी ताण 4 दीस रावचे पडले सो तद निमित्तीन कॉस्ट 4 दिवस चड जाले सो असल सकड आमी प्रिव्हेंट करता समस्या आशिल्ली समस्या उणी करच पळोवचे चड जाता समस्या ताका आमी तांकां जाल तितलो कन्विन्स करून घेवन आमी कसं न्ही तांकां डाऊट असल्यार डॉक्टर्स येवन कावन्सिलिंग रूमांत एक्सप्लेन करता आतां केलो जनाक दुरदृष्टवशात उज्ज लागता ಕೆಲವು म्हळ्यार सण सण उज्ज आनी पळोवंक लागल्यार काही ತೊಂದರೆ समस्या जायच ना जाल्यार सगळे अंगां उज्ज लागचे नातल्यार देहाचे मस्त अंगांगा वयरी उज्ज लागचे प्रोजेक्टा हे असले उज्ज लागिले या बर्न्स जे म्हणटा आमी ताका तुमी कशी मॅनेज करता एक्चुअली आमगेले हॉस्पिटलान तो आमकां बर्न्स युनिट ना बर्न्स युनिटाक सेपरेट केअर आसता सेपरेट एक टीम आसता बर्न्स युनिटाक आनी कितलो पर्सेंटेज बर्न जाला म्हणून ते पळोवका केलो पटी 5% बर्न आसता सान एक 20% पशी उणे बर्न्स असल्यार कसं जायना 30 to 40% एरिया आमगेले बर्न जाल्यार ताका कंप्लीट एक सेपरेट केअर असता तेदान कसं जाता म्हळ्यार रॉ एरिया असता म्हळ्यार स्किन सकट जोड नासता सो ताका इन्फेक्शन येवचे चान्सेस असता आणि ते रॉ एरिया असताना कसं जाता एक नमुना उद्दा येवच्या सूर जाता त्या एरियातुल्यान सो ते स्मेल असता तो आनी कंप्लीट तांकां एक कंप्लीट स्किन केअर ते दिवपाक जाता इन्फेक्शन ना अशी पळोवंक घेवपाक जाता सो ताका एक सेपरेट युनिट जाय ताका एक बर्न्स युनिट म्हण म्हणटाची वय आनी ताका मेनली प्लास्टिक सर्जन ते येवन तांणी सकट पळोवंक घेवपाची वय वय नेक्स्ट एक तोंडा ट्यूब घालचे म्हणून म्हणले तुम्ही
ಕೆಲವು आमी कसं पळयता म्हळ्यार ट्यूब सीधा तोंडा सुकून वतात वय आनी ಕೆಲವು हंगे वट्ट कोरून तुमी वय, ट्यूब घालताची वय, कितले वय. कितें आमगेले पेशंट येताची वय. क्लिनिकांतनी म्हळ्यार तांगेले पोस्ट ICU वय, तांगेले वय. येवचे हंगे एक वट्ट आसता ताका एक बँडेज घालन वय, आसता वय, वय. त्या कसं जालें ताका आमी ट्रेक्योस्टमी म्हण म्हणटाची आतां हे तोंडा घालल ट्यूब मस्त दिवस दवरचे जायना ICUन ताका एक निमोनिया जावन आशिल्लो पेशंट आसा पुरो सो ताका आमी वेंटिलेटर घाला आतां एक 5 दीस जाले 6 दीस जाले एक 10 दिवस मॅक्झिमम आमी वेट करयता मॅक्झिमम 10 दिवसा नंतर पेशंटाक आमी वेंटिलेटरा दिवून काडचे जायना सो तेदन आमी कसं करता म्हळ्यार एक स्मॉल गळ्यांत एक सानो होल करून घेवन एक सानो ट्यूब घालताची म्हळ्यार हे अप्पर एअरवे बायपास करताची बायपास करून सानो होल हांग घालून आमी ताका व्हड ट्यूब आशिल्ली दिगर ट्यूब आशिल्ली ते काणू हांग सानो ट्यूब घालताची ताका ट्रेक्योस्टमी म्हण म्हणचे ते ट्रेक्योस्टमी घाल निमित्तान आमकां वेंटिलेटर अगूर अगूर तेजे सपोर्ट उणी करून घेवन आमी तांकां मागीर बरी ऑक्सिजन दिवचे तेचे कंडिशनार हाडयता सो ते ट्रेक्योस्टमी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां ICUन केलो पेशंटाक स्ट्रोक जावन आसता अनकॉन्शियस आसता ताका आमी हे दीग ट्यूब मस्त दिवस दवरचे जायना सेम सो तेदन आमी तांकां वेगळी वार्डा पेटोवका बट ताका आनीक ते कॉफ करचे जतर ना सो ते उश्टी पुरा आनी वचून एस्पिरेशन जाता तेदन वे आमी एक सान होल करून ट्रेक्योस्टमी करताची आनी तांकां इमिडिएट वॉर्डाक शिफ्ट करचे जाता सो हे ट्रेक्योस्टमी म्हळ्यार आमगेले विंड पायप ट्रेक्योस्टमीक थंय एक होल करून घेवन अन्ननाळ आनी श्वासनाळ सेपरेट दवरका म्हळ्यार ते ट्यूब खंय वता पळोवका वय ते पळोवन घेवन आमी अगूर कोरका वय कितले की नाका हांव सांगिला आयकला या ट्रेक्योस्टमी करतना तांगेले वॉइस बॉक्स ध्वनी पेटी ताका डॅमेज जाता त्यानंतर तांकां उलोवचें जायना नातल्या उलयतना अशी धोरण तांणी उलोवका पडटा म्हणून वय कसं जालें म्हळ्यार आमी ट्रेक्योस्टमी करता आसतना आमी युजली एक थंय बल्ब आसता थंय एक बलून शेक आसता ते आमी प्रेशर घालून घेवन ते ब्लो करून घेवन आसताची ते आशिल्ले निमित्तान आमगेली युजली आमकां वॉयस येवची कशी आमगेल वारो वोकल कार्डा वचून खेळत उरका थंय तशें मुवमेंट असल्यार मात्र आमकां वॉयस येता बट आमगेल वार वतना थंय फ्लो जातना त्या बल्बा निमित्तान तेदन आमी कसं करता म्हळ्यार ते बल्ब डिफ्लेट करून घेवन पेशंटान हांग प्रेशर दिवका म्हळ्यार ना म्हणटा पेशंटान उलयले प्रेशर हांगच्यान लीक जाता सो हांग प्रेशर दवरून घेवन उलोव येता तेदन एक ना म्हणटा आमी आजकाल एक नवो डिवायस आयला स्पीच वॉल्व म्हणटाची ते स्पीकिंग वॉल्व घाल्यार ते वोकल कॉर्ड नमनेन ऍक्ट करता सो तेदन पेशंटान उलोव येता इवन ट्रेक्योस्टमी असल्यार पेशंटान उलोव येता सेकंड मस्त एक व्हेरी रेअर चान्स आसा पेशंटाक ट्रेक्योस्टमी निमित्तान उलोवचा जायना ते वोकल कॉर्ड डॅमेज जाता म्हणल्यार मस्त रेअर इवन वोकल कॉर्ड पाल्सी म्हणटाचे आमी एक वोकल कॉर्ड दोन आसता एक मुवमेंट जायना तेदन ते एक 6-7 मंथ्सा नंतर रिकवर जाता ते ट्रेक्योस्टमी करतना आमगेलो उद्देश कसो आसता म्हळ्यार तांकां चुकून खाण दिवची की नाही वारे दिवचे सो विंड पायप ते श्वासकोशाचे विंड पायप तांतुल्यान वारे वता सो खाण दिवच्या खातीर आमगेले एक विंगड ट्यूब आसता ताका रायल्स ट्यूब म्हणटाची सो ते आमी नांकातुल्यान ना म्हणटा तोंडातुल्यान घालून न्हू पोटा थंय ट्यूब वता वय सो तांतुल्यान आमी फीडिंग दिताची फीडिंग म्हळ्यार आतां गंजी की तांकां लिक्वीड फूड सो तसले स्मॅश्ड ब्लेंडरायज्ड किचन फीड्स म्हणटाची निश्चय पेजा निश्चय माल्ट रागी बोल्ड तसल पुरा दिताची वय ज्यूस तसल सकट ताका सेपरेट पायप आसता त्या पायपाक आनी ह्या पायपाक संबंध ना वय ट्रेक्योस्टमीन आतां पक्कन ताका पेशंटाक ट्रेक्योस्टमी केला वॉर्डा पेटयला आमी ताका दुसरें घेवचें जायना तो आमी पदयांनी ते डीक ट्यूब घालका म्हणना सो त्याच वेंटिलेटर आमी दिताची सो तेदन ताका श्वास घेवच्याक सुलभ जाता तशी आता तुम्ही ते अनेक इंट्युबेशन म्हणून एक हांव आयकलें तांतूं कशें म्हळ्यार तोंडा अशी ट्यूब घालचे एक एक जणांक त्या फिट्सांनी पुरो येता तांणी ट्यूब घालताची हाजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता वय कित्याक म्हळ्यार फिट्स येता आसतना पेशंटाक खंयचेय पेशंटाक फिट्स येता बोध ना आशिल्ल्या पेशंटाक आमी कसो करता म्हळ्यार तांकां लॅटरल घालका सायड न्हिदका रोवका तेदन कसो जाता म्हळ्यार सकड आमगेले सिक्रेशन्स भायर येता उश्ट्या गिळचे ते लंग्सा वचचे ना ते लंग्सा गेल्यार मागीर इन्फेक्शन जाता ताका आमी एस्पिरेशन निमोनिया म्हणटाची सो तेदन आमी फिट्स दिले नंतर फिट्साक कंट्रोल करका फिट्साक कंट्रोल करून घेवन फिट्स कंट्रोल जायनी जाल्यार मागीर ताका सिडेशन दिवन आमी ताका इंट्युबेशन म्हणटाची तेन्ना आमी दिगर आशिल्ली ट्यूब घालून सेम तांतूं एक कफ आसता तो बल्ब आसता ते आमी वार घेवन ताका इन्फ्लेट करून घेवन मागीर वेंटिलेटरा कनेक्ट करता ते ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉयझनिंग आनी प्रॉजेलेल मनशांक इंट्युबेट करतना तांणी म्हळ्यार अशें पुरो हलताची सोणाची तेन्ना तांगेले दान तांणी पुरो
वय वय चान्सेस असता बट त्याच म्हणजे क्रिटिकल केअर इंटेन्सिविस्ट असल्यार मस्त स्किल जावका हे सक्कड प्रोसिजराक स्किल जाय मेनली आमकां मस्त ट्रेनिंग जाता सो हे आमकां म्हळ्यार आतां पेशंट कोविड असताना इवन सॅच्युरेशन 50 ते असता तेदन आमी इंटुबेशन करच्या गेले तेन्ना इमिडिएटली पेशंटाल हार्ट स्टॉप जाता सो तशें असताना आमी तांकां कशी इंटुबेट करता कशी तांकां वेंटिलेटर घालता ते सक्कड ट्रेनिंग आनी इंडिव्हिज्युअल डॉक्टर्स आले स्किल्ला व्हेरी इम्पॉर्टंट सो ते एक इम्पॉर्टंट तशीची अनेक एक नमण्याची ट्यूब हांग सुकून घालतांची सेंट्रल वेन घालचे म्हणून म्हणटा ताका तान सुकून तांणी रगतय दिताची म्हूण लेखता तशी वखतय दिताची तशी तान सुकून लिक्विड फूड प्रोटीन पावडर मिक्स त्या प्रॉपर दिताची हाजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता ताका एक सेंट्रल लाइन आमी म्हणटाची सेंट्रल व्हीनस कॅन्युलेशन म्हणून म्हणटाची सेंट्रल व्हीनस कॅन्युलेशन म्हळ्यार आतां आमी एक कॅनुला घालताची हाताक आनी ते हाता आनी सान वेनान तूं घालचे कॅन्युलेशन ताका फेरिफेरल सर्क्युलेशन म्हणून म्हणटाची सेंट्रल सर्क्युलेशन म्हळ्यार तुमी डायग्रामान पळयत दिग आशिल्ले लॉंग वेन आशिल्ले आमी चूज करताची युजली गळ्या घालताची ना म्हणटा हरद्यार घालताची ना म्हणटा पांया घालताची खंय खंय दिग आशिल्ले वेन्स आसा पळय सो सेंट्रल कॅनुला आमी थंय घालताची सो कित खातीर घालताची एक की म्हळ्यार आमकां हातांत केलो लोक फॅट असताची तांकां आमी सेंट्रल मेळना खंय वखद दिवच्या कॅनुला मेळना तेदन आमी एक सेंट्रल लायन घालताची ना म्हणटा आमी मस्तकड वखद दिवका पेशंटाक कॅनुला घाल घाल खंय वेन मेळतर ना तर कॅनुलाय मेळते ना तेदन आमी सेंट्रल लायन घालताची आनी मस्तकड वखद आमकां भायरची कॅनुला दिल्यार दुखता तांकां मस्तकड इरिटेशन जाता तसं इरिटेंट आशिल्ले ड्रग्स दिवचे खातीर आमी घालताची आनी केलो पट्टी पेशंटाक आहार आमी नांकातुल्यान हांव म्हणलें रायल्स ट्यूब म्हणून ते नांकातुल्यान आमी फिडिंग दिवचे जायना कित खातीर म्हळ्यार आमगेले करोडो भितर ताका एक ऑपरेशन जाला ताका ते हील जावचे खातीर मस्त टायम लागता कॉलोनिक परफोरेशन की ऑब्स्ट्रक्शन की मस्त जाला आनी ताका घेतील आमी आर्टी दिल्लें फीड जीर्ण जातना केलो लोक तशी जाता फीडिंग आमी दिल्लें जीर्ण जायना सो तसल एक 7-8 दिवस लागता तसल फीडिंग दिवचे खातीर सो तितले दिवस आमी वेट करचे जायना म्हण नंतर आमी एक टोटल पॅराएंट्रल न्यूट्रिशन म्हण म्हणटाची एक व्हाईट कलर लिपिड इमल्शन आमी तांकां सेंट्रल लायन तुल्यान डायरेक्ट ब्लडाक सप्लाय करताची सो हे रितीर खातीर आमी सेंट्रल लायन म्हणून घालताची जावका पडटा तशीच मस्त जन पेशंटांक आस्पत्रे येत तरी एडमिट जावन म्हणजे एक 10 दीस एडमिट जावन आसतांची नातल्यार आयसीयूंत आसतांची एक 4-5 दीस तेन्ना तांकां थंय मस्त नमण्याचे इन्फेक्शन पुरो जाता ताका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन्स म्हणून म्हणटांची हे कसो पुरो नमून आसा आमी तांकां आयसीयू एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन म्हणटाची चडते येवचे आयसीयू आशिल्ले पेशंटांक येताची कित्याक म्हळ्यार आयसीयूंत क्रॉस कंटॅमिनेशन इज व्हेरी हाय आमी जाल तितले पेशंटाक आयसोलेशन सेग्रिगेट करता पळयताची आनी आयसीयूंतल्यान बेड टू बेड अमूक इतले डिस्टन्स दवरका म्हण आसता आनी कर्टन्स आनी सरफेस क्लिनिंग हे सकट रेग्युलरली जतेर आसता जाल्यार पेशंटाक इन्फेक्शन येताची फॉर एक्झाम्पल आतां पेशंटाक वेंटिलेटर आशिल्ले 3-4 दिवस तो सवकी जाता आसा मागीर कसो म्हळ्यार आनीक एक कफ चड जाता आनी ताका ऑक्सिजन रिक्वायरमेंट चड जातर आसा तेदन आमकां एक्सरे काडल्यार आनीक इन्फेक्शन दिसता सो ताका आमी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया म्हण म्हणटाची तशीची आतां ताका हांव सेंट्रल लायन घाले खंयी आमगेल्या बॉडीन तूं कसले एक इन्वेजिव्ह प्रोसिजर केल्यार इन्फेक्शन येवचे चान्सेस चड सो तशी सेंट्रल लायन घाल्यार सेंट्रल लायन एसोसिएटेड इन्फेक्शन म्हण म्हणटाची मूत केलो लोकां मूत पास करचे जायना केलो लोक अनकॉन्शियस आसताची केलो लोक आमकां मूत घंट कितले मूत येता म्हण मॉनिटर करचा पडटा ताका आमी युरोमीटर बॅग आनी युरीन बॅग घालताची आनी पोलीस युरीन कॅथेटरायझेशन घालताची सो पोलीस कॅथेटरायझेशन घालता आनी ताजेच रिलेटेड ताका कॉटी म्हणटाची कॅथेटर एसोसिएटेड युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन म्हणटाची वय सो ते एवरी टायम केअर घेवका येता ते युरिनरी बॅग केन्ना आमगेले बॉडीचे तग्गू आसका ते केन्ना वयर येवचे ना तेजेचे 3/4 बॅग फूल जाले नंतर ते इमिडिएट क्लीन करका सो तसल सकड नर्सिंग केअर आनी इमिडिएट हाऊस कीपिंग लोक त्या सकड केअर घेताची आनी केलो लोकांक मस्त डेडली ऑर्गॅनिजम्स आसताची मल्टी ड्रग रेजिस्टंट ऑर्गॅनिजम आसता मस्त सकड अँटीबायोटीक लाग नाशिल्ली तर क्रिमी किट आसताची तसल क्रिमी किट आमी एक नर्स त्या पेशंटा पळोवन अनेक पेशंट आपुडच्या ना सो तसल एक रोगाणू ताक वच्चा ना तसल आनी रोगाणू जल्म म्हळ्यार ताक इन्फेक्शन येता सो सकड नमनमण्या वारी बॅक्टेरिया आनी फंगल इन्फेक्शन चड आयसीयूंत त्या पुरो आमी जेन्ना तशें डॉक्टरान पळोवन घेवची डॉक्टरान नर्सेसान आनी हाऊस कीपिंग हे लोकांना
राउंड द क्लॉक क्लीन करता सरफेस क्लिनिंग म्हणटाची तेत्तदळ ते पेशंटाले आशिल्ले कॉट टेबल सकड चंद करून क्लीन करते रसकाची एवरी बार घंट्याक फ्लोर क्लिनिंग जाता वेंटिलेटर वाईप करताची सो एकल्यान यूज केलेले ते इमिडिएट डिस्कार्ड करताची सो सकड इन्फेक्शन आमी प्रोटोकॉल फॉलो करताची आता चिके फूड तुम्ही व्हेंटिलेटरा विषयी सांगताना व्हेंटिलेटर असोसिएटेड निमोनिया म्हणून म्हणल्या हा येना तशी कशी आम्ही नियंत्रण करू तुम्ही पळोवन आसचा पुरो आयसीयून तो युजली पेशंटाले माथ्याचे पोर्शन वयर आसता आनी तग्गू पोर्शन केन्ना एक 2 पिल्लो दिताची आनी म्हणटा आमी कॉट हेड एंड एलिवेशन करताचे माथ्याचे पोर्शन वयर दवरताचे कित्याक म्हळ्यार आमगेले उश्टे आमगेले कफ सकड तग्गूच्यान आमी वय श्वासकोशा वच्चानज आनी ते फुड्डा हान तो भितरी वचका म्हणून गिळका म्हणना ते लंग्सा वच्चानज ते एक हेड एंड एलिवेशन म्हणटा ते 30 डिग्री आमी दवरताची अनेक कसं म्हणात पेशंटाक आयसीयू आशिल्ल्या पेशंटाक ब्रश करचे जायना डेली ब्रश करचे जायना तेदान आमी ओरल केअर म्हणून दिताची क्लोरेक्झिडिन अल्कोहॉल बेस्ड सोल्युशनान सिस्टर एक गॉस पीस घेवन एक सीजर हे घेवन फोर्सेप्स घेवन दांत भितर ओरल कॅविटी क्लीन करता ताजेन वय ओरल हायजीन ताका ओरल हायजीन म्हणटाची सो ते क्लीन दवरताची सो तशी हे दोन इम्पॉर्टंट अनेक पेशंट युजली वेंटिलेटर असताना कसं म्हणारी पोटा अल्सर जावचे चान्सेस असता ताका स्ट्रेस अल्सर म्हणटाची सो ते जायनशीर आमी एक पेंटोप्रेझोल की ते पुरा घालताची आनी पेशंट आयसीयू असताना न्हिदून असता सो चलन असना सो तशें असताना कसं म्हणारी पायाक क्लॉट आनी जावचे चान्सेस असता सो ताका आमी डीव्हीटी प्रोफायलॅक्सिस म्हणून घालताची डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफायलॅक्सिस म्हळ्यार ते जावच्या नज म्हणून ब्लड थिनर्स आनी सकट घालताची सो हे जनरल केअर आयसीयून आमी सकट पेशंटाक पळोवंक घेवका हेड एंड एलिवेशन तांकां ओरल केअर तांकां स्ट्रेस अल्सर प्रोफायलॅक्सिस डीव्हीटी जायनशीर येनशीर वखद ते सकट घालून पळोवंक घेवका जाता एक रोगीनं या एक पेशंटानं आयसीयून तो कितले समय तयार आसवेत तागेले पेशंटाक कसं कंडिशन आसा म्हणून न्हू ते डिपेंड करता ताजेर निर्धार जाता आतां पेशंट ताका हार्ट पंपिंग वीक आसा सडनली ताका कसं म्हणटा की म्हळ्यार तो रात्री कुसर घेवचे जालना म्हणटा तो इमिडिएट आयसीयूक एडमिट केले नंतर आमी ताका हांव दाखयलें नॉन इन्वेजिव्ह वेंटिलेशन घालताची लंग्सांतल्यान उदक काडचे वखद घालताची तेदन तो 1-2 दिवसां भितर सवकी येता तेदन ताका इमिडिएटली वॉर्ड शिफ्ट करताची आतां एक निमोनिया म्हण एक पेशंट येता निमोनिया येयले तेन्ना कसं जाता इन्फेक्शन रिकवर जावच्याक टायम घेता हे त्या पेशंटा वरी न्ही लंग्सा उदक भरिल्ले इमिडिएटली आमी उदक काडलें तशें ना हे इन्फेक्शन ट्रीट रिकवर जावच्या टायम जाता पक्कने पेशंट वेंटिलेटरार चमकलो ताका वेंटिलेटरांतल्यान एक 7-8 दिवस जाता भायर येवच्याक सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडिशन टू कंडिशन सो तशी आतां पेशंट गुलियन बेरी सिंड्रोम त्या पेशंट मंथ्स टुगेदर घेताची आयसीयून तो ओपी पॉयझनिंग तांणी एक मिनिमम 15 to 20 days जावका जाता आयसीयून तो तशी सो डिपेंडिंग अपॉन कसो रोग आसा पळय ताजेर निर्भर जाता तशीच एक आयसीयून आशिल्लो पेशंट ताका चलन आसना चलन करू जायना ताका निद्रल कडेन न आसता सम खावच्या जायना तशें पुरो आसतना तागेले मालन्यूट्रिशन जेवचे सहज विशय म्हणून लेखता या आयसीयू मालन्यूट्रिशन जायना तशें आमी कशें पळोवन घेवेत आयसीयूचे चढते पेशंट तांकां मस्त रोग आसता चढते एक डायबिटीक आसचा पुरो किडनी फेल जावन डायलिसीस वयर आसचा पुरो ना म्हणटा तांकां लिवर फेल जावन आसचा पुरो ना म्हणटा कसले एक रोगान आसता सो ना चढतेची पेशंटांक सो तशें चढते पेशंटाक इन्फेक्शन जावचे सेप्सीस जावचे चड सेप्सीस नॉर्मली यंग हेल्दी आशिल्ल्या लोकांक जायना नॉर्मली चढते जावचे पेशंट कोण डायबिटीक स्टिरॉयड आशिल्ल्या पेशंटांक आनी किडनी डायलिसीस वयर आशिल्ल्या लोकांक चढते इन्फेक्शन जावचे चड आनी तसल पेशंट 50% ऑफ द चान्सेस तांकां माल न्यूट्रिशन आसता सो आयसीयून आयले नंतर आनीकय तांगेले हे मेटाबॉलिक रेट वाडता चड जाता सो तांणी कॅटाबॉलिझम म्हणटाची हाय रेट ऑफ कॅटाबॉलिझम सो तशें आसतना आमी तांकां अमूक इतले कॅलरीज डेली जावू का म्हण आसता वय सो आमी तांगेले बॉडी मास कॅल्क्युलेट करून घेवन आमगेले एक टीम आसता डायटिशियन सो तिगलो तो आमी डिस्कस करून घेवन अमूक इतले कॅलरीज दिवका म्हण आसता सो अमूक इतले कॅलरीजा भितर प्रोटीन आयसीयू पेशंटाक नॉर्मली आमकां हेल्दी एडंटाक 1 ग्राम पर केजी जावका जाता बट आयसीयू आशिल्ल्या पेशंटांक 2 ग्राम्स 2.5 ग्राम्स प्रोटीनचं अगत्य चड जाता म्हळ्यार तांगेले मसल मास आनी लीन बॉडी मास उण जातर वता आयसीयून तो कितले दिवस चडता मसल मास उण जाता आनी हे रोगाणू फीवर निमोनिया निमित्तान ऑक्सिजन कंजम्पशन चड जावन न्यूट्रिशन चड घेता आमगेले चड कॅलरीज अगत्य असता सो
कॅलरी चड आसा अगत्य आसा बट आमी सफिशियंट कॅलरीज दिना जाल्यार पेशंट माल नरिश जाता वय. सो तशी आमी तांगेले फीडिंग कॅल्क्युलेट करून अमूक इतले कॅलरीज तांकां फीड दिवका म्हण आसता आनी तांतू भितर प्रोटीन फॅट कार्बोहायड्रेट अमूक इतले प्रमाणार दिवका म्हण आसता आनीक एक आमगेला स्लाइड आसा अर्ली EN म्हणून वय ताजे विशयी सांगा. हय अर्ली एंट्रल न्यूट्रिशन आतां म्हळें अर्ली एंट्रल न्यूट्रिशन म्हळ्यार कसं जालें आमी क्रिटिकली अर्ली आशिल्ल्या पेशंटांक मस्त वेळ तांकां भुकेन दवरच्या नज सो तांकां इमिडिएटली आमी ट्यूब घालून घेवन तांकां फीडिंग स्टार्ट करता ताजे निमित्यान कसं जाता म्हळ्यार आमगेलें हें इनर गट्ट आमगेलें इंटेस्टायन जावं हें हेल्दी आसता आमगेलें गट्टा आशिल्लें इन्फेक्शन ब्लडा वचना सो तशी इन्फेक्शन रेट उणी जाता सो मस्त स्टडीसांत कसं सांगलां म्हळ्यार प्रिवियस जल तितले वेगी तांकां फीडिंग दिवका ताजें इन्फेक्शन रेट वय उणी जाता म्हण सांगलां सो ताका आमी कुडले तांकां इमिडिएट एंट्रल न्यूट्रिशन स्टार्ट करता तशीची आतां मी मस्त आमी हें पळयताची पेपरार आनी न्यूज सारी पळोवच्या मेळटा एक एक्सिडेंट जाता मागीर कोमांत आसताची म्हणून हे कोमांत आशिल्ल्या पेशंटांक तांगेले मरणा वेळारी तांकां तांगेले ऑर्गन हे अंगांग दान करता म्हण एक मन आसता जाल्यार पेशंट कोमांत आसा अशें आसतना हे अंगांग दान करचे तसले एक डिसिजन या निर्णय कोण घेवचे वय आतां पेशंटाक ट्रॉमा जाला ब्रेनांतू ब्लड जाला बट तागेले ब्रेन डेथ इम्पॉर्टंट म्हणजे ताका ब्रेन डेथ म्हण घेवन डिक्लेअर करता ब्रेन डेथ म्हळ्यार इज इक्वल टू डेथ म्हळ्यार ब्रेनाचे आनी सान ब्रेन आसता ब्रेन स्टेम म्हणून ताजे फंक्शन जायना बट पेशंटाल हार्टबीट आसता पेशंटाल विंगड सकंड ऑर्गन सम आसताची बट ब्रेन मात्र फंक्शन करना तेदन आमी ब्रेन डेथ म्हण म्हणटाची इट इज इक्वल टू डेथ ब्रेन डेथ इज इक्वल टू डेथ इट इज नो डाउट तेदन केलो लोकांक ऑर्गन डोनेशन करता ऑर्गन डोनेशन करना खातीर आमी वचून घेवन आमगेले एक ऑर्गन डोनेशन कमिटी म्हण आसता तेदन एक ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर वचून घेवन पेशंट फॅमिली लेगा आमी डॉक्टर्स वचून घेवन तांगेले उलयताची तुमकां ऑर्गन डोनेशन करचे असं की ना म्हण घेवन तांणी ना आमकां ऑर्गन डोनेशन करचें हें आसा आश आसा म्हण म्हणटना आमी ताका ब्रेन डेथ डिक्लेअर करपाक जाता ते ब्रेन डेथ डिक्लेअर करता म्हळ्यार ताका 4 डॉक्टर्स जाले हें जावका सर्टिफिकेशन जावका जाता एक प्रायमरी डॉक्टर कोण ट्रीट करता पळय तागेले एक इंटेन्सिविस्ट आनीक न्यूरोसर्जन ना म्हळ्यार न्यूरोलॉजी नराच संबंध पडटिल्ले एक डॉक्टर आनी फोर्थ ते हॉस्पिटलाचे हेड सो तांणी एक 4 लोकांनी टीम मेळून घेवन आमी ब्रेन डेथ म्हण घेवन डिक्लेअर करता ते ब्रेन डेथ डिक्लेअर करता म्हळ्यार नमनमनेवार टेस्ट आसा सो ते टेस्ट आमी आयसीयूंत करता म्हळ्यार पेशंट वेंटिलेटर आसल्यार ताका वेंटिलेटर आमी काडताची आनी ताका बरी ऑक्सिजन दिवन पळयताची बरी ऑक्सिजन दिवन तागेले कार्बन डायऑक्सायड लेवल पळयताची ते कितले अमाउंट चडता म्हण घेवन ते सकट पळयताची मागीर तागेले दोळ्याचे ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सस म्हणटाची तागेले दोळ्याचे रिफ्लेक्सस आनी सकट पळयताची सो तशी नमनमनेवार टेस्ट करून घेवन मागीर आमी कन्फर्म सर्टिफाय करताची हे पेशंटाले ब्रेन वर्क करते ना ब्रेन स्टेम वर्क करते ना आनी ब्रेन डेथ म्हण डिक्लेअर करताची ते डिक्लेअर केले नंतर आमी ऑर्गन डोनेशनाक हे करताची प्रिपेर करताची ऑर्गन डोनेशन प्रिपेर करता आसतना पेशंटाले खंयचेय ऑर्गन फेल जायनाशीर आमी पळोवन घेवका पेलो पेशंटाक बीपी तग्गू येता तेन्ना आमी ब्रेन डेथ करता तेन्ना ब्रेन फंक्शनान वे बीपी तग्गू जावचे उणी जावचे चान्सीस आसता तेजेन आमी सपोर्ट करून घेवन कशी ताका ऑर्गन डोनेशनाक इमिडिएट सर्जन्साक इमिडिएट इंटिमेट करताची आनी आमी ऑर्गन डोनेशनाक प्रिपेर करताची ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊರ್ಕ ಜಿಲ್ಲರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಬಂಧಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆನೆ ತಕ್ಕ ಸೈನನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೈ 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 ತಕ್ಕೆ ತಾಚಿ ತಕ್ಕ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ एक प्रोसेस आसता ऑर्गन डोनेशन कमिटी आसता कोऑर्डिनेटर आसता आनी एक डॉक्टरल टीम आसता आमगेले 4 लोकल टीम आसता सो तांणी आमी ओट्टू मेळून घेवन एक कन्सेंट आनी बरोवन घेवन मागीर तांगेले अनुमती असल्यार मात्र आमी ऑर्गन डोनेशन करता लागीच संबंधीन मात्र लागीच संबंधीन मात्र कन्सेंट दिवका आनी फॅमिलीन तू कॉन्फ्लिक्ट आसना केलो लोक क्लोज किन ना म्हणटाची केलो लोक तसल सकट कॉन्फ्लिक्ट आसना सकट जनान फॅमिलीन अनुमतीन दिल्यार आमी मात्र जाता वय त्या ऑर्गन मागीर तुम्ही अगत्यशील पेशंटाक आमी स्टोर करून घेवन मागीर त्या ट्रान्सप्लांटाक पेटयताची हां ते तशीच आतां आनीक एक आमगेल्या एक स्लाइड आसा गोल ऑफ एंड लायफ केअर म्हूण म्हळ्यार एक मरण लागीं पाविल्ल्या मनशाक तुमी कशी केअर घेताची म्हूण म्हळ्यार डेथ इज
एक वय, वय, अल्टिमेट वय, या पडे वय, सकडा वय. काय कितले आमी चिकित्सा दिल्या रे वय वय पळय सक्कड मनशांक एक आश आसता म्हळ्यार आपूण हे जाले नंतर म्हाका व्हेंटिलेटर घालच्या नज म्हाका आयसीयू एडमिट करच्या नज म्हणून आनी म्हाका एक लायक मरण जाय म्हणून एक आश आसता ते आमकां ताका एक डिग्निफायड डेथ जाय म्हण आसता सो ते आमी ताका ऑटोनॉमी म्हण म्हणटाची ताका आमी रिस्पेक्ट करता सो तशें आसताना तांणी रिलेटिव्सांक जावं सांगून आसताची म्हळ्यार ताल बायले जावं सांगून आसता म्हाका अशें जाल्यार म्हाका व्हेंटिलेटर घाल नाका म्हणून तेन्ना ताका सडनली एक दीस कांय नच जाता तेन्ना आयसीयू येयले तेन्ना ताका बायल आमी निमगिताची ताका व्हेंटिलेटर अगत्य आसा कसो करका म्हणून तेन्ना ताका बायल म्हणटा ना ताका एक आश आशिल्ले व्हेंटिलेटर घालच्या नाका आपूण सफर जावच्या ना ताणें मस्त सकड म्हणून त्या डिसिजनाक आमी रिस्पेक्ट करताची आनी कन्सेंट घेताची रेफ्युजल फॉर व्हेंटिलेटर म्हणून बायले लेग आमी एक कन्सेंट सायन कोरून घेवन मागीर पेशंटाक व्हेंटिलेटरान घालनाची तांकां बट ताका स्वास घेवचे आतां त्रास तर आसा जिवाक संकट तर आसा ते ती पळोवचें जायना ती कसं म्हणटा डॉक्टर म्हाका हें पळोवचें जायना ताण स्वास घेव ताका कसं नाही पुणी कोरेत की म्हणटाची तेन्ना आमी कसं करताची नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेशन हांव म्हणलें पळय एक ट्यूब ना तशें व्हेंटिलेशन ते ऑक्सिजन दिवन ताका काम करच्या पडताची मागीर केलो पेशंटाक कॅन्सर आशिल्ल्या पेशंटांक दुखी आसता बट तसल पेशंटांक आमी व्हेंटिलेटर केलो लोक म्हणटाची व्हेंटिलेटर घालच्या नाका ऑलरेडी तो कॅन्सर जावन सफर जाला ताका सकट तेन्ना आमी ताका दूख येवन करयत की म्हणटाची सो आमी दूख येवन करचे इंजेक्शन त्या सकट वॉर्डा दिवचे जायना फेंटानिल मॉर्फिन नार्कोटिक्स म्हणटाची तसल सकट इंजेक्शन आमी आयसीयू दिवन ताका दूख येवन करयता बेसिकली मोटीव गोल कसो म्हळ्यार ताका दूख येनाशिरी चांग मरण मेळका एक ताका सने प्रॉब्लेम जायनाशिरी सुलभ एक मरण जिवचका म्हणून तशें एक आमी हें करताची तुमी अशी इतली पुरो सांगतना म्हाका कसं उडक आसत म्हळ्यार युथनेसिया म्हणून एक आसा त्या मस्त फॉरेन कंट्रीजान तूं पुरो मस्त त्या प्रॅक्टिसान आसा त्या हांगा इंडियान ते सगळी भारत देशांत युथेनेशिया खंय प्रॅक्टीस करनाची पॅसिव केलो वेस्टर्न कंट्रीसांत आसाची बट पॅसिव युथेनेशिया म्हण आमी सुप्रीम कोर्टान 2018 भितर अरुणा शानबागल हांतू भितर दिल्लो आसा 2018 भितर तांतू कसं म्हळ्यार एक एडवान्स्ड मेडिकल डायरेक्टिव्ह म्हण आसता प्रिवियसलीची पेशंट ताका मस्त कड लिगल प्रोसिजर फॉलो करपा जाता आतां कोणाला एक ते एडवान्स्ड मेडिकल डायरेक्टिव्ह आसना तेन्ना आमी नेक्स्ट ऑप्शन कसं म्हळ्यार पेशंट नेक्स्ट टू किन्ना लेगी तेन्ना आमी उलोवचें पडटा की व्हेंटिलेटर जाय की नाका कसले ना म्हणून केलो लोकांना DNR म्हणटाची डू नॉट अटेम्प्ट रिससिएशन म्हणटाची डू नॉट रिससिएट म्हणटाची तसल वे एक आसा पेशंटा आमी रिलेटिव्साक एक्सप्लेन केले तेन्ना ना आमी रिससिएट करनाका म्हणटाची तसल एक फॉर्म आसा तांकां आमी ते सायन घेवन पेशंटाक कसं इमिडिएट डेथ जाले इमिडिएट हार्ट रेट उण जाले तांकां आमी CPR आनी दिनाची सो तशी एक प्रोविजन आसा वय तशीच आतां एक आयसीयूंत एडमीट जावन आशिल्ले पेशंट आले डिसिजन मेकिंग निर्णय मेकिंग म्हळ्यार कसं वखद दिवका कसं दिवच्या नज ताका कसं कोरका म्हणून एक डिसिजन घेवचे इंटेन्सिविस्टान की तेगेले प्रायमरी फिजिशियनान आयसीयूंत दोन नमून आयसीयू आसता एक क्लोज्ड आयसीयू एक ओपन आयसीयू अनेक नमून आसता म्हळ्यार सेमी क्लोज्ड म्हणून घेवन आतां केलो पटी कसं म्हळ्यार ओपन आयसीयू भितर फिजिशियन मात्र डिसिजन घेता इंटेन्सिविस्टान बेसिक सकट पळोवंक घेवचे उरता व्हेंटिलेशन ताका जावं कशी विंगड सकट केअर लायफ सपोर्ट केअर सकट इंटेन्सिविस्टान बट क्लोज्ड आयसीयू भितर फिजिशियन येना इंटेन्सिविस्ट फिजिशियन सकट इंटेन्सिविस्टान पळोवंक घेवचे सेमी क्लोज्ड आसतना कसं की म्हळ्यार इंटेन्सिविस्ट प्लस प्रायमरी फिजिशियन दोगी लोक मेळ न्हू पेशंटाक कसं बेस्ट केअर दिवका ते डिस्कस करून घेवन मागीर ट्रिटमेंट स्टार्ट करता बट आयसीयून तो पेशंट आशिल्लो तेन्ना मिनटाक कसं जाता आसा ते इंटेन्सिविस्टा मात्र कळटा तो तेदन कसं करता म्हळ्यार प्रायमरी टिमाक डिस्कस करता ताका हे प्रॉब्लेम आसा हें आसा आमी अशें केल्यार चांग जातलें म्हणून तेदन प्रायमरी टीम आनी इंटेन्सिविस्ट मेळ न्हू पेशंटाक डिसिजन घेताची तशी आतां हांगा पुरो आमगे पळोवच्या मेळचे सेमी क्लोज्ड आयसीयू KMCंत आमी आमगेले एक टीम आसा आनी इंटेन्सिविस्ट म्हळ्यार एक जॉब पर्सन न्ही ते सो आमी गेले एक टीम आसा सो राउंड द क्लॉक पेशंटाक केअर करता म्हळ्यार एक टीम वर्क जाय वय सो ते टीम वर्कान पेशंट बेटर जाता आनी कोऑर्डिनेशन आसता डॉक्टर सालेमांक कोऑर्डिनेशन आसता सो ताजेन पेशंट बेटर जाता पळोवन आमी कसं बेस्ट ते आमी ट्रीट करता अलॉंग विथ प्रायमरी फिजिशियन आतां एक पेशंट मरतस नाजाल्यार ताका सरतस तो ताका मरण लागतस म्हणून जाल्यार तेन्ना तुमी ते कशी ते सांगतांची पेशंटाच्यो तागेले रिलेटिव्जाच्यो ते कश्ट काम वय वय
ताका एक ब्रेकिंग डावन ऑफ बॅड न्यूज म्हणटाची. फर्स्ट आमी कसं करता म्हळ्यार पेशंटाक काउन्सिलिंग करताची पुढेची की कसं जाता आसा पेशंटालो टू चान्सेस कसं नाही तागेले वांचे चान्सेस कसं नाही म्हण घेवन देन स्लोली ताका प्रिपेर करताची पेशंटाक रिलेटिव्सांक प्रिपेर करून मागीर स्लोली आमी ताका न्यूज ब्रेक करता सांगताची वय आणि जायना वय ताका चान्सेस उणे आणि तुम्ही सक्कड तांकां सपोर्ट केला आसा तुम्ही सक्कड तांगेले खातीर हेल्प केले जाल्यार आमी सक्कड ट्रिटमेंट दिल्लो आसा बट तागेले केलो पटी कसं जाता म्हळ्यार ऑर्गन्स जावं पेशंटाल बॉडी रेस्पॉन्ड करना सो आमी सक्कड दिल्लो आसा बट पेशंटाल बॉडी रेस्पॉन्ड करते ना. सो तशें आसतना आमी एक तांकां रिलेटिव्सांक एक कॉन्फिडंटा घेवन मागीर आमी एक बॅड न्यूज ब्रेक करता. आता कितले जनाक एक मनांत आसता आयसीयू म्हळ्यार खंडापटे कॉस्टली इथे म्हळ्यार तशें जगतय तांगेले वॉर्ड आसतना बिल एक 50,000 जाल्यार आयसीयू चमकल कुडले दिसा 50,000 जाता या चड जाता 1 लाख जाता हे अशें त्याक मेन पळय हॉस्पिटल एक आयसीयू म्हळ्यार 20% ऑफ द हॉस्पिटल बजेट तांणी आयसीयू खातीर म्हण घालताची. सो आयसीयू तू लॉट ऑफ मशिनरी असता वेंटिलेटर असता केलो मॉनिटर सिस्टम असता बेड्स असताची सकड असताची ताका एक मेंटेनन्स असता एवरी तितले मेंटेन करका म्हणून. नेक्स्ट आनीक कसं म्हणटा मॅन पॉवर आतां वॉर्डांत एक नर्स एक 5 जणां पळोवंक येता बट आयसीयून तशें न्ही एक नर्स एक पेशंटा पळोवंक येता आनी वॉर्डांत ती एक बीपी मशीन घेवन 5 लोकल बीपी मशीन पळयता. सो बट वॉर्डांत तशें न्ही आयसीयून तशें न्ही एक बीपी एक पेशंटाक असता. सो मॉनिटर सिस्टम मशिनरी चड डॉक्टर्स चड आसा नर्सेस चड आसा. सो मॅन पॉवर जाय तेदो ते अंडर पॅड तांगेले क्लीन करका मूत केले ते खाली करका तशें म्हणटा हाऊसकीपिंग जाय. सो आयास असताची राउंड द क्लॉक तांगेले आया असताची. सो तांणी अटेंडर असताची कित्याक म्हळ्यार पेशंटाक एक कण ते आनीक ते वच्चा जायना सो ताका हेल्प करका. सो आयास असताची. सो हे मॅन पॉवर म्हणटाची मॅन पॉवर चड आशिल्ले देखून आयसीयू कॉस्ट चड जाता. नेक्स्ट ऑक्सिजन आतां आमी एक ऑक्सिजन दिवका म्हणटा एक अमूक एक लिटर आसा 20 रुपीज पर लिटर म्हळ्यार आयसीयून तूं 100% ऑक्सिजन आनी दिताची. सो ऑक्सिजन कन्जम्पशन चड जाता. सो तितल्याची रेट चड जाता आनी आयसीयून यूज करचे मेडिसिन्स सकड एक्सपेन्सिव्ह. आतां नॉर्मली वॉर्डा दिवचे सकड सान पुट्टा एंटीबायोटिक्स बट आयसीयू येता आसतना व्हेरी हाय एंड एंटीबायोटिक्स दिताची एक वायलाक 5,000 10,000 आसता. सो तशी कॉस्ट ऑफ मेडिसीन तशी फार्मसी कॉस्ट तशी लॅब आतां ते पेशंट रगत वंकून आयलो ताका रगत वंकून आयल्या नंतर आमी ब्लड दिताची हिमोग्लोबीन पळयताची. हिमोग्लोबीन दिवसान तूं एक 5 पटी पळयताची. सो ताजे कॉस्ट सोडियम उणी जावन येता फर्स्ट प्रेफरन्स दिवका आनी मॉनिटरींग चड जावता खातीर लॅब इन्व्हेस्टिगेशन चड जाता. सोडियम उणी जावन आयले पेशंटाक सोडियम तेदोळ ते आमी मॉनिटर करताची. सो लॅब इन्व्हेस्टिगेशन वय चड जाता आनी वॉर्डा आशिल्ले पेशंटा वरी न्ही लॅब इन्व्हेस्टिगेशन मस्त लॅब इन्व्हेस्टिगेशन ब्लड सॅम्पल जावका जाता. सो तेजन आसतना ते कॉस्ट लॅब इन्व्हेस्टिगेशना खातीर कॉस्ट चड जाता. सो मस्तकड कारण आसा एक मॅन पॉवर एक मशिनरी मेंटेनन्स लॅब्स फार्मसी हे सकड निमित्तेन पुरा निमित्तेन आयसीयू कॉस्ट चड जाता. आता मी गेले एक अखेरीचे प्रश्न तुमकां तुम्ही एक इंटेन्सिविस्ट जावन आशिल्ले निमित्त तुमकां मस्त नमनेचे रेंज ऑफ पेशंट्स पळोवचे मेळटांचे म्हळ्यार रोगग्रस्त जावन मस्त कश्ट आशिल्ले मनशां तुमी भायर हाडलेले आसता केलो अशीचे सान विशयाक आयसीयूक येवन भायर येयलेले तुम्ही पळोवन आसतांचे म्हळ्यार तुमकां एक संतोष आसता एक पेशंटा तुमी संकटा सकून भायर काडले म्हणून. तशी ते रोड ऍक्सिडेंट पळयतना आमकां कशें दिसता म्हळ्यार तुमकां दिसता पुरो अरे हांणी ಸ್ವಲ್ಪ जाग्रतेरी ड्रायव्ह केलेले जाल्यार या चुक्को वयता आशिल्ले या ऍक्सिडेंट जेवता आसले या आयसीयूक येवन पावता आसले एक प्रोसेस अवॉइड करीत आशिल्ले म्हणून तुमकां दिसता पुरो. तशें आसतना आतां तुमी रोडार पळयल्यार कोणाकय एक रोड सेफ्टी म्हणलें ना वट्राशी ड्रायव्ह करचे वट्राशी ओवरटेक करचे कसली एक लायन मेंटेन करूं ना ಒಟ್ಟು तुमकां ಗೊತ್ತಸ್ತೆ तशें पुरा कडेन तशी राबलात. तशें आसतना ह्या रोड ड्रायव्हर्साक ह्या रोड सेफ्टी विशयारी तुमी कसं सांगतांचे म्हळ्यार आयसीयू येना तशी कशी पळोवन घेवं येता म्हण तुमी सांगताचे.
आता जनरल पब्लिका कसं सांगचे म्हळ्यार रोड ट्रॅफिक एक्सिडेंट व्हेरी कॉमनेस्ट कॉज फॉर डेथ इन इंडिया इन वेस्टर्न वर्ड्स एव्रीवेअर सो तांकां बेसिक अवॉइड कोरत वय ते अवॉइड कोरयता बेसिक रोड सेन्स एवरी पेशंट्स आमकां रिलेटिव्स आयिल्लो लोकांकूय आमी केन्ना सांगताची की म्हळ्यार एवरी टायम सीट बेल्ट हेल्मेट कित्याक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आता एक हेड इंजुरी जावन आयिल्ले पेशंटाक 90-80% ऑफ मॉर्टॅलिटी आणि हेल्मेट घालना निमित्तीन मात्या कसने ब्लिडिंग जाल्यार ताका अंगांगून चलतर असल्यार वय तो ब्रेन डेथ कसने करू जायना सो तशें आसतना ते एक व्हेरी इम्पॉर्टंट की म्हळ्यार हेल्मेट कित्याक केलो लोक मोबाईल पळयत तर ड्रायव्ह करताची सो पयर एक तशी एक चली एक रोड ट्रॅफिक एक्सिडेंट मोबाईल पळयत तरी ड्रायव्ह करली मात्याक इंजुरी जाले मागीर तिका वेंटिलेशन क्लॉट रिमूव सकड केले बट जाल्यार ती वांचनी सो तशें मॉर्टॅलिटी रेट मस्त हाय सो तशें आसतना सनप्रयाच्यान चड कित्याक म्हळ्यार तांनीची रोड रुल्स फॉलो करना सो तशें आसतना सीट बेल्ट आणि हेल्मेट ते व्हेरी इम्पॉर्टंट ओवर स्पीडिंग सो रोड रुल्स रेग्युलेशन फॉलो करचे मस्ट आणि ताजेन एक मॉर्टॅलिटी चड आस निमित्तीन जनान मस्त जागृत करता केलो लोक पडील पेटाक कसं म्हळ्यार आमगे स्पायनल कॉर्ड म्हण आसता स्पायनल कॉर्ड इंजुरी जाल्यार सगळे अंग फेल सो कसनय करचे जायना वय वय तो तेदन आमी कसं आलोचन करता म्हळ्यार लोकां वयर आमी डिपेंड जावका पडटा सो तशें एक जावच्या नज म्हणजे न्हू आमी ते रोड अँड रुल्स फॉलो रेग्युलेशन्स फॉलो करता कित्याक म्हळ्यार आमी आयसीयूंत पळयताचे आमकां आयसीयू पळयल्या नंतर हांव स्वल्प जागृत केलें आसल्यार लायक आशिल्लें म्हण कळटा सो तशी ते एक आमी एवरी पेशंट रिलेटिव्ह हांकां कावन्सिलिंग टायमार सांगताची वय रोग रोग आयल्यार कसले करू जायना आमकां कळना या पुरो आमी अवॉइड करता आत्महत्ये तशीची चिके मन स्वल्प गटी दवरल्यार या पुरो अवॉइड करता म्हण तुमी सांगचे इतले वेळो तीव्र निगा मिशन क्रिटिकल अ डिस्कशन ऑन इंटेन्सिव्ह केअर युनिट म्हणेल विशयारी माहिती दिलेले कोडयलाचे डॉक्टर जयेश कामत हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर जयेश नमस्कार थँक्यू तशीची आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता